ಹಿರಿಯರ ಕರುಣೆ ಬೇಕು. ಹರಿಕಥೆ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು. ವಿರುಕುತಿ ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆ ಬೇಕು. ವರಮಂತ್ರ ಜಪಬೇಕು, ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ. ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು, ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ. ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ. ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ. ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ. ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ. ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ. ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ. ರಾಮ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ. ರಾಮ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ. ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ. ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ स्वामी महाराज की. आईच्या या मठाचे केंद्रीय मठाचे अध्यक्ष श्रीनिवास बाब धेपे हांकां वयर आपयता. तशेंच आमचे मोठे भक्त सल्लागार आनी बांदकाम मंत्री श्री दिगंबर बाब कामत हाणें वयर माचयेर बसचें अशें मागता. तशेंच
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आणि एशिया बुक रिकॉर्डाच्यो चित्रा जैन डॉक्टर चित्रा जैन आणि वयर येवन बसचें अशें मागता. आज श्रावण म्हयन्यांतलो हो चातुर्मासाचो हो आज चतुर्दशीचो दीस. आमचे गुरुस्वामी परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याचो आज 82वा जल्मदीस आनी हो दीस अभिवंदना दीस म्हणून हो मनोवपाचो आमी थारायिल्ले. आजच न्ही तर जवळ जवळ ताका आतां 24 वर्सां जालीं. आनी हे 24 वर्सां पयलीं खरें म्हळ्यार संन्याशाचे हे जन्मदीस म्हणटा साजरे करपाचे नासतात. कित्याक संन्यास जेन्ना जाता तो तांचो जस्ट दुसरो जल्म जाल्लो उरता. पूण लोकांचो आग्रह आशिल्लो आमकां अभिवंदन करपाचें आसा, स्वाम्याचेर आमची भक्ती आसा ती दाखोवपाची आसा, स्वाम्याक आमची मनाक प्रसन्नता जावपा जाय. आनी म्हणून ह्या भक्तांनी अनुयायांनी आनी भाविकांनी त्या वेळाचेर आग्रह धरलो आनी हो अभिवंदनाचो दीस हांगा मनोवपाचें थारायलें. आजय ह्या आमच्या विद्याधिराज तीर्थ स्वामीची हे शिश्य आनी मठाधीश आमचे श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांनी बी तो संकल्प उचलून धरलो आनी आज हो हांगा दीस हांगा आमी मनोवपा खातीर ह्या मध्व नारायण हातूंत सभाघरांत आमी उपस्थित जाल्ले आसात. श्री रामाच्या आनी वीर विठ्ठलाच्या सान्निध्याक उपस्थित जाल्ले आसात. हांव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता, श्री स्वामी महाराजांच्या चरणाक वंदन करता आनी ह्या कार्यक्रमाची सुरवात आतां जाता. आतां दीप प्रज्वलनान आमी ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करुया. भारतीय संस्कृती ही दीप प्रज्वलनान जाता. हांव श्रीमंत स्वामी महाराजांच्या चरणाक विनंती करता की तांणी दीप प्रज्वलन करून सगळ्यांनीच उबी रावचे. तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हणटा तशें की काळखांतल्यान उजवाडा कडेन, अज्ञानांतल्यान सज्ञाना कडेन आनी सगळ्या कडेन मुक्ती कडेन. स्वामी महाराजांक अभिवादन करता. आतां हांगा वेद घोश जातलो. जिवोत्तम विद्यापिठाचे विद्यार्थी हांव तांचे कडेन मागता की ताणें हांगा येवन हो वेद घोश करचो. आमचे 24 जुनाक हे जिवोत्तम विद्यापीठ सुरू जालें आनी ह्या जिवोत्तम विद्यापिठांतले विद्यार्थी हे सगळ्या क्रीडा, संस्कृत, शिक्षण, समाज हे हांच्या हातूंकूय तांचे मोठे सहभाग आसा. आनी आज तांचे कडेन मागता की तांणी हांगा येवन वेदीक घोश हांगा करचो. ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सस्तनोभिर्व्यासेम देवहि तय्यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षन्योर्नो देव्यभयन्नस्तु. शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः.
आज अभिवंदनाच्या दिसाक गुरु स्वाम्याचे जर आमचे सगळे जिवनाचो मठाच्या मठाधीश म्हणून त्यांच्या कार्याचो सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक आणि धार्मिक या सगळे कार्याचो जर आमचो नियाळ जर केलो तर आम्ही इतिहासा कडेची पुनरावृत्ती जर केली तर आमच्या 48 वर्सांच्या पिठार आसतना ताणें कार्य केले चित्रपट आमचे दोळे मुखार उबो रावता आनी जाणी समाजा खातीर कशे तरेन काम केलें कशे तरेच्या काळाक आनी त्या सगळ्या भोवन आनी तशे तरेचें कार्यान आज मठाक ताणें खूब मोठें वैभव मेळोवन दिलां आनी म्हणूनच आनी ताजे बरोबरच आमकां वैभव मेळोवपाचें काम ही परंपरा आनिकूय मोठी वैभवान चलोवपा खातीर आमकां ह्या मठाक ताणें जे विद्याधीश तीर्थ स्वामी म्हणटाचे आमकां देणगी ती मोठी दिली आनी म्हणून हो दीस मोठो आनंदाचो आसता हांव आमचे मठ केंद्रीय मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास बाब धेके हांचे मागतां की ताणें स्वागताचें भाशण करचें. आमची धेपे घराण्याचे कुलदैवत श्री लक्ष्मीनारायण महामाया ह्या देवाक पयलीं साश्टांग नमस्कार करता. तशेंच आमच्या मठाचे आनी श्री स्वाम्याचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठल ह्याय देवांक नमन करून हांगा विराजमान जाल्ले परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजांचे चरण कमलांक वंदन करता. तशेंच आज अनिल पैन सांगिल्ल्या प्रमाणे आज आमच्या गुरुस्वामी श्री विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्याचो जल्मदीस. हो दीस आमी सगळे अभिवंदना दीस म्हणून मनयता. तांच्या वृंदावनाक हांव नतमस्तक जाता, अभिवादन करता. हांगा वेदीचेर आशिल्ले गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच गोंय राज्याचे सार्वजनीक बांदकाम मंत्री आनी म्हजे मित्र बाब दिगंबर कामत हांगा आसा. तशेंच डॉक्टर चित्रा जैन ही दूरच्यान आयिल्ली आसा आयच्या कार्यक्रमाक आनी आमचे चातुर्मास समितीचे ह्या वर्साचे चातुर्मास समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष आनी मठभक्त अनिल पै आसा. तांकांय सगळ्यांक नमन करता. आनी तुमकां सेंट्रल कमिटीच्या वतीन तुमी सगळे हांगा मठाचे अनुयायी स्वामी भक्त सगळे हांगा सारस्वत समाजाचे आमचे प्रतिनिधी आयिल्ले आसा. तांकां सेंट्रल मठ कमिटीच्या वतीन माये मोगाचो येवकार दिता. देव सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी आनी सर्वज्ञानी आसता जाल्यार देवळाची गरज कितें अशें खूब सुशिक्षीत मनीस लोक विचारत आसता. देवळांत जी देव प्रतिमा प्रतिश्ठापना जाल्ली आसता थंय शेकड्यांनी वर्सां हजारांनी लोकांन श्रद्धा भक्तीन पुजा अर्चा केल्ली आसता. ताका लागून थंय देवाची सासाय केंद्रीत जाल्ली उरता. देव आनी गुरू एकठांय जशे आयले ती जागा पवित्र आनी पुण्यायेची आसता. हे आमची पुण्यभूमी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जिवोत्तम मठाक आज आमी 551 वर्सां पदार्पण केल्लें आसा. ह्या वर्सा 24 स्वाम्याचे हांगा चरण स्पर्श जाल्ले आसा, पावन जाल्ले आसा. आनी हांगा 550 वर्तमानाचे सारस्वत पिळग्यांचे श्रद्धेन दिव्यत्व मेळिल्ल्या श्री रामदेव आनी श्री वीर विठ्ठल देवाक सान्निध्यान ह्या आमी आज जमल्यात. आज आमचे गुरुस्वामी श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामींचो जल्मदीस. तांचो जल्मदीस आमी अभिवंदना दीस म्हणून मनयतात. आनी अनिल पैन सांगल्या प्रमाणे हो संन्यासाचो जल्मदीस मनोवपाची प्रथा नासता. संन्यास दिक्षा हो तांचो दुसरो जल्म अशें आमी मानतात. होदोर सांगिल्ल्या प्रमाणे 2004 वर्सा खाली श्री रामनाथ देवस्थानान म्हाका याद जाता श्री गुरुस्वाम्यांचे जिवनाच्या 60व्या वर्साचो दीस मनोवपाचें अशें आमकां सगळ्यांक दिसलें. मठवयनय भक्तांक सगळ्यांक दिसलें. आनी आमी तेन्ना हांव आनी थोडे वांगडी श्रीपादा कडेन वचून आमचें मनोगत आमी व्यक्त केलें. पूण साजरो करपाक आमकां तशी परवानगी स्वामी महाराजान दिली ना. पयलो स्वामी महाराजान ताका विरोध केलो आनी आमकां समजावन दिलें की संन्यास धर्माचें कर्तव्य कितें आनी आमकां सांगून आमकां सारकें समजायलें. पूण लोकांनी तें मानून घेतलें ना. ओदो सांगिल्ल्या प्रमाणे भक्ती आशिल्ली, श्रद्धा आशिल्ली,
स्वामी महाराजांची एक सेवा करपाक आमकां संदी जाय आशिल्ली, पूण आमी परतून एकदां गेले आनी लोकांची तीव्र इच्छा आसा अशी स्वामी महाराजाच्या मुखार मांडली. तेन्ना बरीच चर्चा जावन जाल्या उपरांत अनुयायाच्या इच्छे खातीर श्रीपादांनी तेन्ना अभिवंदना दीस म्हणून साजरो करपाक आमकां परवानगी दिली आनी त्या पासून 2004 वर्सा ते आज पर्यंत हो आमी अभिवंदना दीस म्हणून मनयता. हो खरोच एक म्हत्वपूर्णाचो दीस आसा. स्वामी महाराजांचे कार्य केल्लें आसा ताजी उल्लेख घेवपाचो आमकां दीस आसा आनी एक मठाच्या इतिहासान एक सुवर्ण अक्षरान बरोवपा सारकिल्लो दीस आसा. श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजीन पिठार येत सावन 48 वर्सांत सामाजीक, धार्मीक, शिक्षणीक आनी आध्यात्मीक मळाचेर मोलाचो वावर केल्लो गेलो. भविश्याचो वेध घेवन मठाच्या कार्यपद्दतीत बदलूय केलो, पूण ते करतना मठाची परंपराय अबाधीत दवरली आनी शिस्तूय राखून दवरली. लोकांक देवगुरूचेर भक्ती आनी श्रद्धा दवरपाचें शिक्षण आमकां दिलें. ही दिवली समाजाच्या मनात पेटत दवरपाचें कार्य स्वामी महाराजान बरे तरेन केलें. समाज संघटनेच्या वांगडा संन्यास धर्माची व्रतां, तपश्चर्या जपणूक करूंक समाजाक विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाचे काळ फुडें व्हरपाची प्रेरणाय आमकां स्वामी महाराजान दिली. मठवास्तू, कल्याण मंडप, देव मंदिरां बांदली आनी मठाचे जिर्णोद्धारूय जायते मठाचे स्वामी महाराजान करून दाखयले. खंय खंय आमचे सारस्वत समाज विंगड गांवांत जे आज बरे भशेन एक म्हणजे रेस्पेदाची जीण जगता, आमकां देवान 2 हें दिला. एक म्हणजे आपलो कुलदैवत आनी आपलो एक गुरू, आनी ते पर्तगाळ मठ आमचे जितले स्वामी आसा तांच्यांनी ते बरे तरेन आमकां मार्गदर्शन करून आमची एकता राखून आमचो सारस्वत समाज बरे जीण जगता हाजो आमकां खरोच अभिमान आसपा जाय आनी आमी प्रत्येक स्वाम्याच्या म्हणजे वृंदावनस्थाक पांयां पडूंक जाय आनी विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याकूय आमी आज नमन करता. हालींच तुमी पळयला सार्ध पंचशताब्दी दिन आमी मनयलो, पूण पंचशताब्दी जेन्ना जाली, श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज आशिल्ले तेन्ना स्वामी महाराजांक दिसलें की आमचे जे खरेंच सत्कार करपा अशे योग आसा, खुबशे योगदान आसा सारस्वत समाजाचे. आमचे कितलेशेच म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रांत जर तूं घेत, म्हणजे बिझनेस म्हण, पॉलिटिक्स म्हण, एज्युकेशन म्हण, सोशल सर्वीस म्हण, हेल्थ म्हण, इंजिनियरींग म्हण, टॅक्नॉलॉजी म्हण, हातून जर तर तुमी नांवां काडूंक सोदीत जाल्यार तो दीस पावना, इतली नांवां येता. म्हणून स्वामी महाराजांक तेन्ना दिसलें की एक असो पुरस्कार नेमचो जो फुडल्या पिळगेक प्रोत्साहन जावचें की अशें आमच्या समाजान पुरुश अशें जल्मूंक जाय म्हणून तेन्ना स्वामी महाराजान विद्याधिराज पुरस्कार हो नेमलो. आनी आज कितलेशेच जे आमी नेमिल्ले आशिल्ले स्वामी महाराजान, म्हणजे आमी कमिटी स्वामी महाराजा कडेन वताली आनी आमी स्वामी महाराजाचो सल्लो घेवन तांची परवानगी घेवन मागीर तो आमी नांव अनावन्स करताले. पूण तातूंत एक 8-10 लोक अशे आसा तांकां भारत सरकारान पद्मश्री, पद्मभूषण आनी पद्मविभूषण सुद्दां दिल्लें आसा. म्हणजे आमी हें श्रेय आमच्या मठाक आनी आमच्या कुलदेवताक दिवचें पडटलें, कारण तांच्या आशिर्वादान, तांच्या मार्गदर्शनान अशे बरे पुरुश आमच्या समाजान, आमचो समाज तसो धाडटो. आमी जेन्ना दिगंबर बाब आनी हांव जेन्ना स्वामी महाराजान आमकां सांगलें की प्रधानमंत्र्याक, म्हणजे स्वामी महाराजा परस लोकांचे स्वामी महाराजांक आग्रह आशिल्लो की प्रधानमंत्र्यान येवकूच जाय स्वामी महाराजाचें काम पळोवंक. म्हणजे इतलो येदी व्हडली 77 फूट प्रतिमा ब्रॉन्झाची, तशेंच आज जो आमी कायापलट केल्लो पळयता मठाचो, म्हणजे गुरुस्वामी म्हणटाले म्हाका केन्नाय की ह्या जंगलान कोण येतलो काय म्हणून. म्हणजे ह्या स्वामी महाराजान दाखयलें की जंगल में मंगल कशें करप. म्हणजे आज हांगा लोक येवन 8 दीस, 10 दीस, 15 दीस रावता असो मठ स्वामी महाराजान आमकां दिलो. पूण जेन्ना आमी प्रधानमंत्र्या कडेन गेले, म्हणजे म्हाका तर म्हणजे येत नाशिल्ली अपेक्षा की येतलो, पूण स्वामी महाराजाची आज्ञा, लोकांची इच्छा, ताका लागून आमी गेले आनी दिगंबर बाबान मुख्यमंत्र्याक सांगून ताजे प्रयत्नान आमकां अपॉयंटमेंट मेळ्ळो. स्वामी महाराजान म्हाका शिकोवन धाडिल्लें
की प्रधानमंत्र्या कडेन कसो उलोवचो 10 मिनटां आमकां 10 मिनटां दिल्ली म्हणजे जे जे पॉयंट स्वामी महाराजान सांगले ते प्रधानमंत्री इतले आकर्शीत जाले आनी जेन्ना सीएम भायर आयलो मागीर प्रधानमंत्री आनी सीएमाचो थोडो वार्तालाप जालो ते बाकीचे गोंयच्यो गोश्टी जेन्ना आयलो म्हाका सीएमान एकूच सांगले बॉडी लँग्वेज बरी दिसली आतां आमी पळोवया एका म्हयन्यान तुका 1.5 म्हयन्यान बी तुका कळत आनी आमी त्या दिसा आयले रातचे दुसरे दीस दिगंबर बाब मंत्री जातालो तेजी शपथविधी आशिल्ली तेन्नाच म्हणजे शपथविधी चालू आसतना म्हाका प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान फोन आयलो एकाच दिसान मेळटकच आनी म्हणाले प्रधानमंत्री म्हणाले येत जाल्यार कसो लँड जातलो खंय वतलो कितें वतलो मागीर हांव दिगंबर बाबा कडेन गेलो जेन्ना ताजी शपथविधी जाली आनी ताणें मागीर थंय गाट घालून मागीर म्हणजे चालीक लागले आनी खरेंच म्हणजे येदो ल्हान कम्युनिटी आसतना सुद्दां प्रधानमंत्री हांगा येवन आमच्या मठान पावले म्हणजे ही खरीच म्हणजे स्वामी महाराजांची आमची पावर ही खरी कळटा आनी अनिल पैन सांगिल्ल्या प्रमाणे आमच्या गुरुस्वाम्यान जायतीं कामां केल्या म्हणजे शिस्त राखून दवरली सगळी आमची जी प्रथा आसा ती राखून दवरली कितलेशे मठाचे जिर्णोद्धार केले कठीण कठीण यात्रा केल्यो ह्यो फक्त आमकां लागून केल्यो हे भावुकांक लागून गंडकी यात्रा सुद्दां तांच्यांनी इतली सोंसली आनी इतलो त्रास काडलो तो फक्त आमकां लागून पूण सगळ्यान व्हडलें काम केलें तें आमकां विद्यादिस्तीत स्वामी महाराज दिले म्हणटकीर हांव आनीक जास्त वेळ घेना स्वामी महाराजांक परते नमन करता आनी स्वामी महाराजांक उडंद आयुश्य आनी आरोग्य मागता श्री रामदेव वीर विठ्ठलाचे कडेन आनी तुमकां सगळ्यांक परते ह्या म्हत्वपूर्ण दिसा हांव तुमकां म्हणजे शुभेच्छा व्यक्त करता आनी म्हजे 2 उतरां सोंपयता थोडक्या भितर मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेपो आणि मठाचे गुरुस्वाम्याचे मठाची आणि आमच्या या विद्यमान स्वाम्याचे जे संपूर्ण अशी माहिती हांगा तुमच्या मुखार दिल्ली आसा आतां हांगा पाद्यपुजा श्री स्वामी महाराजाच्या पाद्यपुजा जावन हांगा स्वागत जातलें हांव मठ कमिटीचे अध्यक्ष आनी हांगा स्वामी महाराजांची पाद्यपुजा करची अशें मागता शांति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान परसन्देहर सिंहो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम
निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम नमन करता रघुवर श्रीराम का एक मोठें कार्य म्हणजे जाणें शैक्षणीक क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत आमकां कोणी विचारतात मठ बांदले देवळाच्यो जीर्णोद्धार केले सभा मंडप बांदले कल्याण मंडप बांदले आनी कितें केलें सोम्यांनी आमचे खातीर कितें केलां पूण जे जे दोळ्यार पट्टी बांदून आसतात किंवा जांकां वाचपाची संवय ना आयकुपाची संवय ना तांकां तें खबर उरना पूण ह्या 48 वर्सांक जर कितें केल्लें आसता ज्या वेळाचेर पॉलिटॅक्नीक स्कूल हांगा आमच्या नॉर्थ कॅनराक उबी केलें ज्या वेळाचेर गोंयाक पॉलिटॅक्निकाक जागे मेळनाशिल्ले त्या वेळाचेर गोंयचे अर्धा वयर भुरगे थंय कुमठा वचून त्या कॉलेजीक शिकताले आनी थंयच्यान इंजिनियर हांगा आयल्यात कितलेशे लोकांक सर्वीस मेळ्ळ्यात हें पयलीं काम ताचे नंतर पनवेला सारक्या विद्याधिराज ट्रस्ट करून थंय एक स्कूल उबारलें एक हॉस्पिटल उबारलें एक वृद्धाश्रम उबारलो आनी देवूळ आनी ध्यान सदना उबारली ताजो 25 वर्सांचो रौपी महोत्सव हे विद्यमान स्वामींनी चातुर्मास करून थंय सादर केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा आमकां हें सगळें पळोवपाक मेळटा जंगल में मंगल म्हणटा बाबान थंय सांगलां तशें जंगल में मंगल आमच्या पनवेला सारक्याक जी दुसरी एक साखळी तशी निर्माण जाली थंय आमकां पळोवपाक मेळटा हांगा बेळगांव मठ बांदलो थंय आमचे विद्यापिठाचें छात्रालय सुरू केलें भुरगे कितले लावन शिकपाक गेले हुबळी सारक्याक 100 रुमाचे एक भुरग्यां खातीर हॉस्टेल उबी केलें आनी विद्यमान आमचे स्वामी आसात आनी गुरू स्वाम्याचे बरोबर तांचें उद्घाटन थंय जाल्लें तशेंच आज हांव पयर मंगळुरा गेल्लो मंगळुराक आमच्या त्या मठाक त्या छात्रालयांत जवळ जवळ 30 ते 35 भुरग्यां थंय वसतिगृहात थंय रावतात आनी स्कुलांत शिकतात बेंगळूर सारक्या अनंत नगराक थंय जी शिकपी चली भुरगीं आसतात महिला ज्यो आसतात ज्यो थंय IT हातूंत शिकतात किंवा आनी खंय शिकतात तांचे रावपा खातीर आनी नोकरी करपी ज्यो बायलो आसतात तांच्या खातीर थंय वसतिगृह सुरू केलें म्हणजे जें काम मठान त्या वेळाचेर केलां म्हणजे दूरदृश्टी दवरून
म्हणजे आमचे भुरगे शिकपाक जंय जंय आसता ते पावतात तांकां सोंपे भितर आनी सभा भितर तांकां रावपाक मेळचें अत्यानंदीक सोदीत हें आसतात. इतलेंच न्हय, साबार स्कुलांक तांकां हें दिल्लें आसा तांकां. आनी तुमी पळयात की ह्या दिसा तुमी चातपण फोटो पळयल्ले जातले की जे पळय अपंग आसात तांकां जवळ 14-15 लोकांक स्वामी महाराजांनी व्हीलचॅर दिल्यात पळय 4 दिसाले. हें मोठें काम ताणें केल्लें आसा, ह्या स्वामींनी केल्लें आसा. म्हणजे ही जी परंपरा जी आसा त्या मठाची परंपरा ही चालूच आसता. तांणी एक सगळे तरेचे जे शैक्षणीक आसूं, तंत्रज्ञान आसूं, ह्या सगळ्या क्षेत्रांक आमकां मान दिल्लें आसा. आनी मठाची परंपरा कितें, संन्यासीचे सगळे तरेच्यो तपश्चर्या केल्यात, सगळे तरेची यात्रा केल्या, अष्टधाम यात्रा केल्यात. इतले तरेन गंगे मुखा पासून सागर पर्यंत त्यो सगळ्यो यात्रा करून हिमालया पासून आमची त्रिवेंद्र पर्यंत ह्यो सगळ्यो यात्रा केल्यो. सगळे बरोबर व्हेले, सगळे तरी दाखयले. आनी इतलेंच न्हय तर आमची जबाबदारी कितें हें करपाचें काम, आमकां ज्ञान प्रबोधन करपाचें काम, आमकां भक्ती कडेन व्हरपाचें काम. नाल्यार आमकां कितें आसता जे हरिभजना बीन काळ घालवू नकोरी म्हणटा पळय, आमचें सांगता पळय तें की हरिभजना काय देवाची आनी गुरूची भक्ती केली शिवाय आमी मुखार बसपाक जायना. नाजाल्यार आमी कितें आसता, तान लागली आमी बांय खडपाचें समय आसता. पूण बांय खडटा पसून तान वता आनी तो मनीसय वता. म्हूण जेन्ना आमकां संकट येता तेन्ना आमकां गुरूची आनी आमचे देवाची याद येता. पूण जो सदोदीत देवाची आनी गुरूची सेवा करता तो केद्या व्हडल्या संकटांतल्यान धिटायेन तोंड करून मुखार वचून तो यशस्वी जाता. हें आमी कितलें अनुभवलां. हे अनुभवाचो आमकां हें आसता. आनी म्हणूनच ही परंपरा ही चलोवपाचें काम दर एका त्या स्वाम्यांनी ह्या 551 वर्सां चलयिल्ली आसा. आनी विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी 48 पिठार हे साकून आनी ताजे पयलीं 6 वर्सां संन्यास म्हणजे जवळ कितलींशीं वर्सां चलिल्लीं ती पळयात. हें मोठें काम केल्लें आसा. आनी अशे तरेच्या हांचो अभिवंदनाचो दीस करप म्हणजे तांचे केल्ल्या कार्याची जाणीव आमकां उरप. आनी आमी मठा कडेन कनेक्टेड कित्याक रावपाची गरज आसा, आमी कुळदेवा कडेन कित्याक वचपाची गरज आसा, हें आमचे 2 ध्रुव आमचे कित्याक हें आमकां शिकोवपाचें काम स्वामी महाराजांनी केल्लें आसा. जर देवा कडेन वतले जर जायत तर देवा कडेन वतना आमकां माध्यम कोणा तरी लागता. आनी त्या वराचेर आमकां गुरूची गरज आसता आनी गुरू आमकां तें व्हरून तें पावयता. आनी म्हणून आमकां जें आज आमचो समाज जो खंय आसूं, जर 550 वर्सांचो पयर जो उत्सव जो जालो त्या मठाच्या ह्या अनुयायान मठाधीशान जर काम केलें नाशिल्लें किंवा ह्या आमचे विद्यमान स्वाम्यांनी जर 4 वर्सां जर काम केलें नाशिल्लें तर जगाक रावपी आमचो सगळ्या मठाचो सारस्वताचे अनुयायी त्या दिसा 550 वर्सांचे हांगा पावनाशिल्ले. थोडे चार्टर फ्लायट करून आयल्यात. इंग्लंडा सकाळ आशिल्ले 400 लोक विमान घेवन हांगा आयले, 4 दीस रावले आनी थंयच्यान हांगा गेल्यात. हे कित्या खातीर रावले? पयशे आसतले, वातानुकूलीत हातूंत एअर कंडिशन रावपाक मेळटलें, ताका लाखांनी रुपया पगार मेळटलो. पूण मनाची भक्तीची पळय भूक लागिल्ली आसता, ती भूक भागोवपाचें काम फक्त कुळदैवतां आनी मठच करूंक शकतात. ते 4 दीस रावले खरे, पूण तांकां 100 वर्सांची तांकां शांती ह्या मठाच्या हातूंतल्यान तांकां मेळ्ळी. हें आमकां सांगपाचे खातीर आज हे दीस अशे आमी अभिवंदनाचे दीस आमी हांगा मनयतात. आज आनी एक दुसरी मोठी महत्वाची गजाल म्हणटा ती अशी, इंडिया बूक ऑफ रिकॉर्ड आनी एशिया बूक ऑफ रिकॉर्ड म्हणजे ABR आनी ABR हातूंतल्यान आज आमची 77 फूट जी उंचीची रामाची प्रतिमा एशिया खंडांतली पयली मूर्ती आसा. आनी जाचें उद्घाटन आमचे प्रधानमंत्री मोदी हांणी येवन केलें. आनी तांणीच म्हळें ही अयोध्या जरी रामाची जन्मभूमी आसली तरी पूण दुसरी दक्षिण अयोध्या ही पर्तगाळीच आसा. हांगासर सांबून दवरिल्लें आसा, ही मनांतल्यान आयिल्ली आसता. आनी म्हणून ताणें म्हळें की स्वामी महाराज जे आसात तुमकां जे मेळ्ळ्यात हे तुमी भाग्याचे मनीस आहात. आनी हे अशे सारके उद्गार जे मोठे मोठे राजकारणी मोठे मोठे लक्ष्मीपती करतात तेन्ना आमचे सारके भावार्थी किंवा सादे भावार्थी कितें करतले. अशे तरेचो हो रिकॉर्ड हांगा आसा. आज हांगा ही इंडिया बूक रिकॉर्डाची हांगा डॉक्टर चित्रा जैन हांगा उपस्थित आसा. आनी चित्रा जैन ही योगा आनी हॉलिस्टीक हाजी एक काळजी घेवपी एक तांचो संस्था आसा. एक मोठ्यो समाज कार्यकर्त्यो, एज्युकेटर आनी बरी इंडिया बूक ऑफ एशिया बूक रिकॉर्ड आनी योगाचे नॅचरोपॅथी क्वॉलिफायड आसती आसा.
आनी सर्टिफिकेट न्यूट्रिशन सायन्स हाका युनिवर्सिटी हांकां ताका USAची तिका सर्टिफिकेट मेळिल्लें आसा. एडवान्स मेडिकल न्यूट्रिशन आनी डायबेटिक्स एज्युकेटेड अशें म्हणून ताका मान मेळिल्लें आसा. आनी योगा आनी हॉलिस्टीक वचून ताका खुबशे पुरस्कार मेळिल्ले आसात. तांकां मानद संचालक समाज कार्य आनी नेचुरोपती प्रमाणपत्र उत्कृश्टकार आरोग्य रत्न अवॉर्ड 2023 सालांत तिका मेळ्ळा. नॅशनल नेचुरोपती जेम्स पुरस्कार 2023 मेळ्ळा. उत्कृश्ट पारंपारीक योगा आनी अवॉर्ड ताका 2022 मेळिल्लो आसा. आनी इतलेंच न्ही, कोवीड काळांत तिणें जें कितें काम केलें ताजे खातीर कोवीड काळांत त्या कामाक योग्य सेवा पुरस्कार म्हणून 2023 तिका मेळिल्लो आसा. आनी इतलेंच न्ही, आमच्या ह्या हातूंत जो त्या वेळाचेर त्यो आयिल्ल्यो ताणें आमकां जो आमचो प्रतिमा उबी केली आनी प्रतिमा उबी करून आमी जो 550 कोटींचो जो राम नामाचो जप केलो आनी तो 500 कोटी आमी स्वाम्यान 550 कोटी म्हणून सांगिल्लो. पूण लोकांनी मागीर असो राम ते राममय जाले आनी ते राममय जावन हो 600 कोटीचेर पावलो. आनी अजुनूय आतां पळयात तुमी, थोड्या वेळा पयलीं हांगा रामाची जपूच चलतालो. आनी कितलेशा घरांक आज दिसांतल्यान म्हाका दिसता 100 ते 200 वेळे तरी रामाचो जप घराडेन चलता. एक आनंदाची गजाल. म्हणजे राममय जाल्ले आसात आनी राममय जावन आमी आमची भितर मनां देवा कडेन ही रुजू जाल्ली आसात. आमची भक्ती रामाच्या पांया कडेन पाविल्ली आसता. आनी म्हणून त्या वेळाचेर आमकां एशिया बूक रिकॉर्ड आनी आमचे वर्ल्ड बूक रिकॉर्डांक आमचें तेन्ना नांव जाल्लें आनी तें सर्टिफिकेटूय बी आमकां तेन्ना मेळिल्लें. आज जो 77 फूट जी रामाची प्रतिमा जी उबी जाल्या ती एशिया खंडांतली पयली मुर्ती. वल्लभभाई पटेल आसलोच, पूण रामाची मुर्ती ही खंयच ना. ही फक्त पर्तगाळीच आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हांव तुमकां सांगूंक शकता की आज चातुर्मास आमच्या काळाक आमकां चलता हांगा. चातुर्मास काळाक जवळ जवळ पर डे 150 ते 200 टुरिस्ट हांगा हे पळोवपाक येतात आनी प्रसाद म्हणून घेवपाक येतात. पयर एक राजस्थानची हांगा बायल आयिल्ली मेवाडची आनी दनपती 3:30 सुमार पावली. आनी हांव तो कितें खंय आयिल्ले मित्र म्हणाले आमी प्रसाद बी घेवन हें जेवण बी करून आयल्यात. आमी रामाची मुर्ती पळयली आनी हें सगळें पळयतरी आमी इतली हें जाली, आनंदीत जाली, प्रसन्न जाली. आनी आमकां थंयच सांगलें की आज तुमी प्रसाद घेतले शिवाय वचनाका. आनी ती मुद्दम प्रसाद घेवपाक आयली की रामाच्या चरणा करता हो प्रसाद घेवनच आमी वतात आनी म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आसात. अशे तरेचे दिसाक 150 ते 200 टुरिस्ट हांगा येतात आनी रामाचे नमस्कार करतात. आमी वीर विठ्ठल नमस्कार करतात, स्वाम्या कडच्यान सेवा करून स्वाम्याची नमस्कार करतात आनी प्रसाद घेवनूच वतात. म्हणजे एक वेगळें तीर्थस्थान या कुशावती न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या या 370 वर्सांच्या या मठाक, या आमच्या रामदेवाक आनी ह्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक खरोखरीच हें दुसरें तीर्थस्थान हांगा गोंयचें जावपाक पावलां. आनी सरकारान सुद्दां ताका अध्यात्मीक ट्युरिजम म्हणून ताका मान्यता हांगा दिल्ली आसा. आनी म्हणूनच आज हे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हें जाल्लें आसा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड एशिया बुक रिकॉर्डाक आज आमचे हे प्रतिमा सर्टिफिकेट आनी प्रमाणपत्र ताजें रिकॉर्ड जाल्लें आसा. ताजें प्रमाणपत्र ताजें सर्टिफिकेट ती आतां हांगा घेवन आयल्या. आनी तिका हांव 2 आतां उतरां आपली सांगची अशें मागता. डॉक्टर चित्रा जैन. मेरा परिचय तो दिया गया है, पर प्रथम भगवान श्री राम के चरणों में वंदन, गुरु जी के चरणों में वंदन और आए हुए सभी अतिथियों को नमन. बैठे हुए सभी सभासदों को भी मेरा नमन. आज मैं कह सकती हूँ यहाँ पे मैं तीसरी बार आई हूँ. फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो वो राम नाम का जप हो रहा था, उसका एजुडिकेशन करने को आई थी. सेकेंड आई केम टू गिव द सर्टिफिकेट एंड आई एम ब्लेस्ड टू से that again maybe it was a wish of Lord Rama to visit me, make him visit again. So when I'm talking also you can see the goosebumps. Oh, Ram ji ki jo murti, when I first came, when these renovations were going on, I had the opportunity to see Lord Rama's idol very closely. और उनकी जो कलाकृति है देखने के बाद
you feel it is in your eyes, like it goes deep. There's no word to say. So yes, here I'm Dr. Chitra Jain, official adjudicator of इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. एक बात जरूर कहना चाहूँगी सारस्वत समाज के बारे में, जो अभी सर जी अनिल पाई जी भी कह रहे थे कि यस, योर समाज इज हाईली एजुकेटेड एंड द वे यू आर ब्रिंगिंग ऑल द यंगस्टर्स, गेटिंग देम इनटू कम बैक इनटू देयर रूट्स, इट्स रियली हैट्स ऑफ. यूजुअली वॉट वी डू, हम पुरानी परंपराओं से रहते हैं, नहीं ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बट वेन वी लिसन टू द यंगस्टर्स वॉट दे वॉन्ट एंड वी मेक दोज चेंजेस, यंगस्टर्स गेट इन्वॉल्व. जब वो हमारे इसको अपनाएंगे, देन ओनली यू विल सी दैट योर धर्म फैलेगा. अदरवाइज इट बहुत ईजी है, अपने को बोल देते हैं यंगस्टर आजकल की, नहीं मुझे ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, आई एम चेंजिंग माई रिलीजन. बट वेन यू चेंज अकॉर्डिंग टू देम, when you bring in, you थोड़ा सा रूढ़िवाद भी हम हटा देंगे तो हमारा धर्म रहेगा. So I wish that what you people are doing, it's really acclaimable and hats off to you all, bringing all the youngsters. And I've seen in the when the group chats are going on, people from abroad are also joined in this group. So it's really nice to see all of them, and the youngsters are good, very nice. So here I'm standing in front of you to tell about the award. So India Book of Record is committed to record making for more than 19 years as today. It is registered with Government of India, affiliated to Asia Book of Record, and follows Asian protocols. As per the consensus arrived at the meeting of chief editors of National Book, Ho Chi Minh City, Vietnam. Asia Book of Record is the platform where the record holders of all major national Book of Record, including India Book of Record, Vietnam Book of Record, Indochina Book of Record, Laos Book of Record, and Nepal Book of Record, meet and compete to claim the title of Asia Book of Record. Yes, today you're achieving all this, both the awards for the tallest installed bronze sculpture of Lord Shri Ram. And yes, there is whatever Anil Pai ji had told, it's ye साउथ का अयोध्या बनेगा. एंड जरूर ये बनेगा कि इतनी बड़ी मूर्ति, आई थिंक आफ्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन साउथ दिस इज ओनली लॉर्ड रामाज सच अ ह्यूज मूर्ति वेयर पीपल कैन कम. अब अयोध्या तो हर कोई जा नहीं पाएगा, मे बी साउथ पीपल हु वांट टू गो, दे कैन कम हियर एंड विजिट दिस आइडल एज वेल एज लॉर्ड रामा हियर. श्री संस्थान गोकर्ण पार्थगल्ली जीवोत्तम मठ, Adarsh Dham Parthagalli, Kankona, Goa, India, has set the record for the tallest installed bronze sculpture of Lord Sri Rama, standing at 78.74 feet, that is 24 meters from its base, under the visionary guidance of Parama Pujya Srimad Vidyadhish Tirtha Sripada Vadera Swamiji. The Pratima was unveiled on 28th November 2025 by Honorable Prime Minister of Bharat, Shri Narendra Modi. The magnificent sculpture was crafted by renowned sculptor Padma Bhushan, late Shri Ram Sutar, and son Anil Sutar. I extend my heartfelt congratulations to Sri Samsthana for setting this new benchmark with Asia and India Book of Record. This achievement would not have been possible without the dedication and the enthusiasm of all the participants. I extend my sincere congratulations for their invaluable contribution for this record-setting event. And yes, congratulations once again on achieving this award. अशी 2 प्रमाणपत्रां आमची इंडिया बुक रिकॉर्ड आणि एशिया बुक रिकॉर्ड.
हे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आणि एक आमचे प्रमाणपत्र आसा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. दुसरें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. डॉक्टर जित्रा जैन हांचे आमी आभारी आसात. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आणि एशिया बुक रिकॉर्ड हे दोन्ही प्रमाणपत्रां आज या 77 फूट या रामाच्या प्रतिमेची हातूंत नोंद जाल्ली आसा. खरें म्हणलें जाल्यार मोठ्यान ताळी मारून तुम्ही अभिनंदन करपाचें करा. हे स्वामी महाराजांच्या या अभिवंदनाच्या दिसाक आणि तांच्या विद्यमान विद्याधीश स्वाम्याच्या प्रयत्ना लागून हे मेळिल्लें आसा म्हणून आमी ताच्या ऋणी नोवपाची गरज आसा. हे मोठें आमचें भाग्य. हे समाजाक पयल्याच खेपे येद व्हर आमकां मेळिल्लें आसा. पर्तकाळ मठाक येद व्हरली ही आमची रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड आणि एशियन रिकॉर्डा बडी नांव नोंदणी 3 खेप जाल्ली आसा. ती खरी म्हणटा जाल्यार खूब मोठी मानाची आणि आमच्या सारस्वत समाजाक मठानुयायाक आमकां कोणें अभिमानान मुखार वचपा सारकी ही मोठी गजाल आसा. आतां आमचे गुरुस्वामी विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याच्या काळांत आमचे बांदकाम मंत्री आनी आदले मुख्यमंत्री तेन्ना वीज मंत्री आशिल्ले. ते वीज मंत्री आसतना हांगा लायट नाशिल्ली म्हणजे दिवे हाजे भशेन मेणवाती भशेन पेट्टाले. परतून लायट वताली. तो दीस हांगा आयिल्लो म्हणजे स्वामी महाराजांनी कांयच मागलें ना आमकां जाय हें कांय मेळ्ळें ना. ताणें म्हाकाच म्हणलें कितें दीस अरे हांगा लायट पेटना आपूण पावर मिनिस्टर आसा आपूण मठा खातीर कितें आपूण करपा जाय न्ही. ताणें 2 म्हयन्यां भितर हांगा लायट घाली सगळे रस्त्यार ट्रान्सफॉर्मर घालो आनी हांगा रामनवमीच्या पयली दिसा अष्टमीक आमी देवाची वयर पुजा करताले रथबिनीक. त्या स्वामी महाराजांच्या मंगल आसतान त्या हाजें उद्घाटन ताणें केलं आनी ताजे नंतर मागीर 2 ट्रान्सफॉर्मर आतां 550 वर्सांच्या हाकाय बी ते केले. तेन्ना मागणी केल्ली अशी ती ताणीच मुखार धरून घाल्या आनी रस्ते आनी ते हेलिपॅडाचें सगळें काम जें केलां तें खरें म्हणटा जाल्यार आनी कोणी आमचें आसनू सुद्दां की जाका मठाचो अभिमान आसा जाका गुरूची आनी कुलदेवाची ताका तांचे कडेन मातशी भक्ती आनी आसा तोच मनीस हें करूंक पावता. आनी ही सगळी भक्ती आनी हें सगळें दिगंबर बाब कामतीच्याच मनाक आसा तकलेक आसा. आनी म्हणूनच ताणें म्हाका पयलीं सांगिल्लें चातुर्मासा काडून पयलींच येतलो
पूण एक मुख्य प्रमाण आपण जर यातलं जर जायत तर अभिवंदनाच्या दिसाक दीसभर आपण हांगा रावतलो आनी म्हणून ता सगळीं कामां सगळे अपॉइंटमेंट आतां म्हणजे गोंय भायर वचपाचो आशिल्लो ते ताणें कॅन्सल केलें आनी तो मुद्दम हांगा आयलो म्हण हांव तांचे कडेन मागतां की ह्या समयाचेर ताणें मुद्दम 2 उतरां हांगा उलोवचीं. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडील स्वामीच्या चरणाक वंदन करता. परमपूज्य गुरुस्वामी विद्याधिराज तीर्थ स्वामीच्या वृंदावनाक नमस्कार करता. आज आमचे बरोबर आसात मठाच्या सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष आमचे मित्र बाब श्रीनिवास नेपो, नामनेची स्कॉलर डॉक्टर चित्रा जैन, पर्तकाळ चातुर्मास समितीचो अध्यक्ष म्हजो मित्र बाब अनिल पै, हांगा हजर आशिल्ले चातुर्मास समितीचे सगळे सदस्य, हांगा हजर आशिल्ले सगळे स्वामीचे भक्तगण, हांगा हजर आशिल्ले बाकीचे सगळे आमंत्रीत लोक आनी म्हजे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. अनिलान उदळ उलयता आसतना सांगलें की गुरुस्वामी विद्याधिराज तीर्थ स्वामीचे बरोबर म्हजें एक बरें रिलेशन आशिल्लें. कशें जुळ्ळें कितें जुळ्ळें तें हांव नकळो, देवाची कृपा. पूण गुरुस्वामीक लागून हांव खूब कडेन पावलो. चातुर्मासाच्या वेळार हांव वाराणसीक पावलो, अयोध्येक पावलो, पंढरपुराक पावलो. म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी गुरुस्वामीचे चातुर्मास जाले त्या त्या चातुर्मासाक म्हाका संदी मेळ्ळी थंय वचपाची, थंय केल्लें काम पळोवपाची. आनी मुख्यमंत्री आसतना गुरुस्वामीन म्हाका पनवेलाक शांतीकुंजाक आपयलो शाळेचें उद्घाटन करपाक. म्हणजे शाळे खातीर तांणी एक नवी कॉम्प्युटर लॅब बांदिली. त्या कॉम्प्युटर लॅबाचें उद्घाटन म्हज्या हातांतल्यान जालें आनी थंय लक्षांत आयलें. हांव 25 वर्सां जातकीर जेन्ना आमच्या आतांच्या स्वामीनी थंय कार्यक्रम केल्लो चातुर्मासाचो, त्याही कार्यक्रमाक हांव पाविलो. आतां तें आनी मोठ्या प्रमाणाचेर वाडलां. म्हणजे जाणटे लोकां खातीर थंय वृद्धाश्रम आसा, बरे पद्दतीन चल्ला सामको. म्हणजे अत्यंत बरे पद्दतीन ते मॅनेज करतात. थंय तुका स्कूल आसा, स्कूल बरें चल्लां. पूण हांवें तेन्ना स्वामीक एक प्रश्न विचारलो, गुरुस्वामीक तेन्ना, की हांव म्हणलें स्वामी सारस्वत समाजाची भुरगीं कितलीं आसा हांगा? कारण म्हजें लक्षांत आयलें थंय वतगीर ज्या भागांत शांतीकुंज आसा हो भाग पनवेल सिटी भितर ना, हो पनवेलच्यान बरोच भितर आसा. आनी थंय भुरग्यां कडेन पळयतकीर म्हजें लक्षांत आयलें ती चडशीं भुरगीं ही आदिवासी समाजाचीं आसलीं अशें म्हजें लक्षांत आयलें. आनी म्हणून हांवें स्वामीक विचारलें आनी स्वामीन म्हाका एका शब्दान सांगलें की आमचो समाज हो हुशार आनी सुशिक्षीत समाज. आमच्या समाजाचें कर्तव्य की बाकीच्या समाजाक बरोबर घेवन वचप. आनी म्हणून ह्या भागांत जीं भुरगीं आसात ही जरी आमच्या समाजाची नासलीं की आमी तांचो स्टँडर्ड वयर काडपाक जाय आनी हें धोरण दोळे मुखार दवरून आमी ही शाळा घाली आनी तांकां सगळे अल्ट्रा मॉडर्न फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्यो. हे स्वामीजीचे त्या वेळावेले तांचे विचार आशिल्ले. तांणी खुबशे मंदिराचो जिर्णोद्धार केलो, खुबश्या मठाचो जिर्णोद्धार केलो. गंडकीची कठीण यात्रा, म्हणजे अशें म्हणटाले की तांणी वचचें न्ही. एक प्रभाव आशिल्लो भक्तां भितर की गंडकीक स्वामीजींनी वचप ना. तांचें आरोग्य आनी हें तें सगळें पळयलें जाल्यार खूब जाण म्हणटाले, स्वामीजीक आग्रह करताले की आसूं वचनाका तूं, इतली कठीण परिस्थिती. कारण मागीर स्वामीजींनी येतगीर सांगलें की हळू हळू एक एकलो मनीस बरोबर आशिल्लो तो कमी जायत गेलो. फक्त मागीर स्वामीजीचो भाव ताजे बरोबर निमाणे पर्यंत उरलो. म्हणजे इतली ती कठीण यात्रा, ती यात्रा तांणी सामकी आपल्या इच्छाशक्तीचेर पूर्ण केली. आनी इतलें सगळें करता आसतना म्हणजे ताणें अनिलान सांगले त्या भशेन खंय हॉस्टेलां केलीं भुरग्यां खातीर, शिकपाक रावपाची सोय केली वेगळ्या वेगळ्या भागांत. म्हाका तांचे बरोबर 5 स्वामी एका बरोबर आशिल्ले एक कार्यक्रमाक एटेंड जावपाची संदी मेळ्ळी. एका पिठाचेर 5 स्वामी
आनी हांव आनी आर.व्ही. देशपांडे दोग जाण सामके रानांत भितर कार्यक्रम, मोठी गोशाळा, 1000भर गायेची गोशाळा, आनी तातूंत मागीर पेजावरचे स्वामी, शिमोगाचे स्वामी, अशे 5 स्वामी आशिल्ले. असोय कार्यक्रम म्हाका आमच्या गुरुस्वामीक लागून उपस्थित रावपाची संदी मेळ्ळी. पूण सगळ्यांत हांव सदांच म्हणटा की सगळ्यांत मोठें काम, जर मोठें कॉन्ट्रिब्युशन समाजा खातीर जर आमच्या गुरुस्वामीचें जर आसत जाल्यार तें म्हणजे ताणें आमकां दिल्ले मठाधिपती श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी. हे तांचें अत्यंत मोठें कॉन्ट्रिब्युशन सारस्वत समाजा खातीर. सारस्वत समाज ल्हान, बाब श्रीनिवासान सांगलें त्या भशेन, पूण ह्या देशांत एकय क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रांत सारस्वत समाजाचें कॉन्ट्रिब्युशन ना. एक क्षेत्र दाखयात ज्या क्षेत्रांत सारस्वत समाजाचें कॉन्ट्रिब्युशन ना. आनी म्हणून ह्या देशाच्या घडणीत, ह्या देशाच्या विकासांत सारस्वत समाजाचो तितलोच म्हत्वाचो रोल आसा जो बाकीच्या समाजाचो आसा. सारस्वत समाजाक कोणें कमी धरचें न्ही. आनी आतां आमचे विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीनी ताणें म्हणजे गुरु शिश्य नातें हें कशें आसता तें, गुरु शिश्य परंपरा किंवा गुरु शिश्याचेर जर पुस्तक वाचत जाल्यार आमकां समजुपाक शकता आमी नातें कशें आसता तें. आपल्या सहवासांत म्हणजे गुरुस्वामीच्या सहवासांत म्हाका दिसता आमचे स्वामीनी तांचें मन रीड करपाक आमचे स्वामी शिकले. तांची कितें इच्छा आशिल्ली जी अपुरी उरली आनी ती इच्छा पूर्ण करप बरो शिश्य म्हणून आपलें कर्तव्य हें धरून ताणें खुबश्यो वस्तू हांगा केल्यो. म्हाका खात्री आसा की केन्ना तरी गुरुस्वामीन तांकां म्हणलां आसतलें अशें जावपाक जाय, अशें करपाक जाय, अशें दिसपाक जाय. आनी तातूंतल्यानच आज हें ट्रान्सफॉर्म जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. मठ ट्रान्सफॉर्म जाल्लो आनी प्रधानमंत्री, भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री हांगा येता, हें स्वप्न दिसता पळोवपाक. खरें म्हटल्यार हें शक्य आसा अशें जाता आशिल्लें अशें दिसना. म्हजो एक नातू अमेरिकेक आहा, विठ्ठल म्हणून. तो जनरेशन झॅड म्हणजे जेन झॅड म्हणटा पळय त्या कॅटेगरींतलो. आतांचे भुरगे जेन झॅड म्हणटा ते स्वामी बिमी म्हटल्यार ते धांवतात. खरी परिस्थिती, सत्य परिस्थिती अशी आसा. 2 वर्सां पयलीं अमेरिके वचचे पयलीं तो स्वामीचे आशिर्वाद घेवपाक ताका म्हजी घरकान्न घेवन हांगा आयली. आनी स्वामीजीन ताजे बरोबर उलोवन ताका कितें कॉयन्स दाखयलीं आनी कितें कितें स्वामीन ताका दाखयलें. तो इतलो इम्प्रेस जालो की ताणें सांगलें आपूण परतो येतलो तेन्ना आपल्याक एक जाग्यार वचपाक जाय, तें म्हणजे स्वामीचें दर्शन घेवपाक. 2 वर्सांनी तो पयर आयलो आनी ताका परत म्हजी मिसेस घेवन हांगा आयली. हांगा येतगीर मठ पळयतगीर ताजें फर्स्ट रिएक्शन की हें कशें शक्य जालें काय म्हणून. परत स्वामीजी ताणें भेट घेतली, तांचे बऱ्या पद्दतीन उलोवणें जालें. स्वामीजीनी ताका कितें सांगपाचें तें एडवायसूय दिलो. पूण ह्या स्वामीजीक एक पावर आसा, तो त्या जन झेडाक एट्रॅक्ट करपाक शकता. ती पावर ज्या समाजा कडेन आसा तो समाज वयर सरता. आज जगांत अशें म्हणटात की जन झेडाक जो एट्रॅक्ट करपाक शकतलो तोच समाजाक वयर व्हरतलो. आनी आमच्या स्वामीजीनी प्रूव केल्लें आसा. म्हणजे आतां डॉक्टर चित्रा जैनान सांगलें, हांव एक भाशणाक म्हाज्या पयलींच सांगिल्लें की इंडियेची हिस्ट्री जेन्ना बरयतात आनी जेन्ना रामाचो प्रश्न येतलो, सगळ्यांत टॉलेस्ट स्टॅच्यू बांदपाचें श्रेय कोणाक गेलें जाल्यार ते परमपूज विद्याधीश तीर्थ स्वामीक आनी सारस्वत समाजाक. अख्ख्या देशांत न्ही जाल्यार एशियेंत खुबशीं राष्ट्रां आसात. दोज कंट्रीज वेर रुल्ड बाय हिंदूज, देर वेर हिंदू किंग्स. पूण कोणेच रामाचो स्टॅच्यू येदो व्हडलो बांदलो ना. आमी पळयता इंडोनेशिया एअरलायन्स गरुडा आसा, पूण इंडोनेशिया रामाचो स्टॅच्यू ना. खंयच्याय तुमी राष्ट्रांक गेला थंय हिंदूचे पयलींचे तुमकां सगळें मेळटा. म्हणजे हिंदूज हॅव रुल्ड दोज कंट्रीज. बट श्रेय श्रीरामाचो टॉलेस्ट स्टॅच्यू इन इंडिया एन एशिया बांदपाचें खरें श्रेय आमचे विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी वता सारस्वत समाजाक. आनी ताका लागून सारस्वत समाजाचें एक स्थान आशिल्लें पळय, तें स्थान खूब वयर गेल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे सारस्वत म्हाका दिसता आमचे गुरुस्वामी खरे समाधानी आसतले की जो शिश्य आपणे समाजाक दिलो तो आपले पेक्षा वयर पावलो. हे जेन्ना गुरूक कळटा तेन्ना गुरू अत्यंत समाधानी जाता.
द्रोणाचार्य जेन्ना अर्जुनाची परीक्षा घेता आनी जेन्ना अर्जून ताका उत्तर दिता दोळ्याच्या बाबतींत तेन्ना द्रोणाचार्याक कळटा एका हातून डिस्क्रायब केल्लें आसा महाभारताच्या हातून द्रोणाचार्याक कळटा की हो अर्जून आपल्याच्याकी वयर पावलो म्हणून. म्हणजे त्याच भशेन जें स्वप्न आमच्या गुरुस्वामींनी पळयल्लें ह्या मठा बद्दल पर्तगाळचे बद्दल तें स्वप्न पूर्ण करपाचें जर काम आमच्या विद्याधीश तीर्थ स्वामीजींनी केल्लें हाचो सगळ्यांक आमकां अभिमान आसा. हांव देवा कडेन मागतां की तांच्या हातांतल्यान आनीकय बरें जावं काम जावचें आनी सारस्वत समाजाचें नांव वयर सरचें. त्याच भशेन खंय खंय पळय अशें हांव म्हणटात की जन झेड ह्या यंग जनरेशनाक एट्रॅक्ट करपाचें नवें नवें कितें तरी स्वामीजी काडत आसता. तें काडून एक दीस असो येवचो की यंग जनरेशन हे स्वामीच्या मुखार येवन नतमस्तक जाता हें आमकां सगळ्यांक पळोवपाचें भाग्य मेळचें अशें देवा कडेन मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना 2017 संन्यास दिक्षा ह्या विद्यमान स्वाम्याक दिली आनी त्या वेळाचेर पयलेच जी जाहीर एक सभा जाल्ली धर्मसभा जाल्ली त्या सभेत विद्यमान स्वाम्याचें जें कितें प्रवचन जाल्लें त्या वेळाचेर स्वाम्यांनी सांगलें की आमचे परस ते प्रवचन बरें करतात म्हणून. आनी मदीं मदीं आमी म्हणटाले ते पळय आं तांचें आनी प्रवचन आयकात म्हणून. आनी तांचें प्रवचन आयकून ते इतले आनंदीत जाताले. म्हाका केन्ना केन्ना याद जाता हांव इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याचें जेन्ना चरित्र वाचतालो तेन्ना ते जेन्ना पळय जे उलयताले तेन्ना तांचे गुरू थंय पळोवन आनंदीत जाताले. आनी तशेंच तेन्ना समाधान म्हणटाले की आमचे परस हांकां चड आकलन आसा, हांचे परस तांची बुद्धिमत्ता चड आसा, हांचे परस तांची दूरदृश्टी चड आसा अशें ते सदांच म्हणटाले. आनी म्हणूनच ते म्हणटाले की हांचे कडच्यान खूब मोठें काम त्या वेळाचेर जातलें असो तांकां विश्वास आशिल्लो. आनी म्हणूनच अशे तरेचे मुखाल्ले वैभवशाली ही आमची अखंडीत परंपरा 551 वर्सांची परंपरा ही रामदेवाच्या आनी वीर विठ्ठलाच्या आनी ह्या 23 गुरूंच्या आशिर्वादान ही परंपरा मुखार बरे तरेन चलतली अशें आमकां आशा आसा. आतां काणकोण सारस्वत समाज हांचे आज भुरग्यां खातीर दवरिल्ली स्कॉलरशिपी कांय ज्येश्ठ जे आमचे सारस्वत समाजांतले ज्यांनी मोठे समाजा खातीर काम केलां तांचो सत्कार समारंभ हांगा जातलो. हो काणकोण सारस्वत समाज हो 1985 हांगा सुरू जाल्लो आनी तें कारण ताका वेगळें आशिल्लें की त्या वेळाचेर काणकोणा सारस्वत समाजाचेर आघात जाताले आनी हे आघात कितलेशा घरांनी जाले. ते सामके फ्रस्ट्रेट जाल्ले. त्या वेळाचेर हो चातुर्मास समाज आमचो सारस्वत समाज काणकोणा स्थापन करपा खातीर तेन्ना आमचे राष्ट्रमताचे संपादक आनी मठाचे त्या वेळार सेक्रेटरी चंद्रकांत बाब केणी हे 4 खाप आमच्यो परशुराम देवालयाच्या सभाघरांक मिटींग जाल्यो. तेन्ना बाबुली मास्तर आसा, चंद्रकांत प्रभू आसा, निन्न म्हणजे प्रभाकर पै आसा, दामोदर आसा, गंपू प्रभुदेसाय आसा. आनी त्याच वेळाचेर हो चातुर्मास हे आमचो सारस्वत समाज सुरू जालो. आनी सारस्वत समाज सुरू जालो तेन्ना की त्या वेळाचेर गोंयाक जे कोण आमचे उद्योग करूं सोदतात लघु उद्योग तांकां रघुचंद्र आचार्य हांणी स्कॉलरशीप दवरिल्ली. हे 20-20 हजार घेवन तुमी तुमचो धंदो सुरू करात. हे गोंयाक सरकारा परसय सारस्वत समाज गोंया भितर पयलीं केला. हो गोंयचो पयलो सारस्वत समाज म्हणजे काणकोणचो सारस्वत समाज. ताजे नंतर 1991 मंगेशी एक गोवा सारस्वत समाज स्थापन जालो आनी ताजे पयले अध्यक्ष वसुंधरबाब देपे हे पयले अध्यक्ष जाल्ले आनी ताणें तें मोठ्या प्रमाणाक गोंयभर हो सारस्वत पावोवपाचो आनी ताजो एफिलिएट करपाचें काम केलें. आनी असो तरेचे सारस्वत समाजान आज जे आमचे जर एकवट जर आसत जायत त्या वेळाचेर जर आमी सारस्वत समाज करूंक पावले नाशिल्ले तर आज हो एकवट हांगा जावपाक पावनाशिल्लो. आमकां माथें वयर करपाक सांगनाशिल्लें. पूण हांव केन्ना गोवा सारस्वत समाजाक सांगता तुमी कांय काम करनात. आतां ह्या सगळे गोंयची शीर्ष बॉडी म्हणून काणकोण सारस्वत समाजाक तुमी मानात म्हणून केन्ना केन्ना हांव सांगता. अशे तरेचें काम हें करतात. आतां हांव आमचे प्रमोद कामत हांचे लागीं ते शिश्यवृत्ती आनी हें सगळें करपा खातीर तांकां हांव माचयेर हांगा आपयतां.
सर्वप्रथम रामदेववीर विठ्ठलाक हांव नमन करतां. त्याच प्रमाणे परशुराम बज्जेग्रामाक नमन करतां आनी आमचे श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांक चरणां वंदन करून तांणी आमकां ही आज संद स्वाम्यांनी आज आमकां ह्या पयलीच संदी आमकां सारस्वत समाजाक ह्या मठाच्या माचयेचेर चातुर्मासा निमित्यान करपाक दिली त्या बद्दल एकदम आभार मानता आनी धन्यवाद मानता. वार्षिक आमी गेल्या वर्साचे SSC एग्जामिनेशनाचें 25-26 SSCचें तुमकां वाचन करून दाखयलां. पयलो आसा आयला आमचो कुमार आदित्य अनंत प्रभू माळ्यार. SSCक ताका 89% प्लस संस्कृताक ताणें 92 मार्क्स घेतल्यात. हो सारस्वतांतल्यान आमचो कम्युनिटींतल्यान फर्स्ट भुरगो. ताणें माचयेर येवचें आनी स्वाम्या कडच्यान आशिर्वाद घेवचे अशें. दुसरो आसा कुमारी लक्ष्मी प्रसाद प्रभुदेसाय. SSCक सेकंड फ्रॉम काणकोण तालुका सारस्वत कम्युनिटी 85% बाय लक्ष्मी. तिसरें आयलां आमचें कुमारी समा सज्जन प्रभुदेसाय. SSCक थर्ड इन काणकोण सारस्वत कम्युनिटी 83%. तातूंत आमच्या काणकोण तालुक्यांतल्यान 25-26 वेवसायीक पदवी ही तांणी पूर्ण केल्ली आसा. आमचे 5 भुरगे आसात. तातूंत डॉक्टर पार्थ नरेश पै हाणें बॅचलर ऑफ वेटरनरी सायन्स एंड एनिमल हजबंड्री हातूंतल्यान डिग्री घेतल्या. पूण तो आज येवंक पावलो ना तेव्हा ताजी भयण ती पुरस्कार घेतली. शर्वरी भार्गवी पै. दुसरें आसा डॉक्टर श्रुती अनंतराव शेणवी सावकार. बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. आयुर्वेदिक वैदिक शास्त्र आनी शल्य चिकित्सा पदवी. एकाच घरान ही 2 भुरगीं आसात. आतां ती भयण दुसरी भयण तेय सेम डिग्री घेतल्या. सुची अनंतराव शेणवी सावकार. बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. आयुर्वेदिक वैद्यकशास्त्र. दोनी ह्यो भयण्यो फर्स्ट टायम सारस्वतान 2 भयणींनी अशें पळयलां आजूच. 5वें आसा आमचें सर्वज्ञा शेषेंद्र पै. BTech सिव्हिल इंजिनियरींग ताणें डिग्री कंप्लीट केल्या गेल्ल्या वर्सा. आमच्या सारस्वत समाजा कडेन श्री वेदव्यास आचार्यांनी श्रीमती वत्सला वेदव्यास आचार्य शिष्यवृत्ती व्यावसायिक अभ्यासक्रमांती पदव्युत्तर शिक्षणासाठी तांणी गेली खूब वर्सां तांणी डेपॉझिट दवरितात. तातूंतल्यान आमी तांकां बक्षीस आनीक तांचो मान करतात. तातूंत ह्या वर्साक हो मान फावो जाला श्री रामनाथ वेंकटेश प्रभू बाम. तांणी PhD केल्या इन मेकॅनिकल इंजिनियरींग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोवा हातूंतल्यान केल्या. आनीक उरलां डॉक्टर रचना नागेश कामत. बॅचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी.
सो वत्सला वेदव्यास आचार्य ही ग्रॅज्युएशन करता त्या भुरग्यांक फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आनी थर्ड इयर अशी तांची शिश्यवृत्ती आसा. तातूंत तो पयलो आसा तो वेदांत पांडुरंग शेणवी बेलियो फर्स्ट इयर FY BCom करता. ताणें माचेर येवन एक त्याच 12वीक उत्तीर्ण जाले बद्दल ताका ती एक शिश्यवृत्ती आसा. दोनी मेळून एक कडेन दिल्या. दुसरो आसा अनेश अरुण प्रभुदेसाय SY BA. तिसरे आसा भविष्या पै SY BA. सायली वासुदेव कामत SY BSc. सर्वथा सूर्यकांत पै हे उन्हा ताजो बापायन येवन घेवपा जाता. सूर्यकांत पै. ने पवन विकास आचार्य SY BSc. मैथिली महेश वारीक हें येवंक पावलें ना. ताजी मागीर आमी दितले SY BSc आसा तें. मागीर साईश सूरज कामत TY BCom. निमणे कडेन श्रेया मुकुंद प्रभू TY BA. हे शिश्यवृत्ती प्रदान हे सोहळा जाल्लो आसा. आतां वार्षिक आमचो अनंतवर्थ फंड संस्था पैंगीण हांच्या तर्फे गेले 3 वर्सां आमी विठ्ठल मास्तर गौरव पुरस्कार म्हणून दितात. ताजे बद्दल सगळें विवरण करपाक हांव आमचो कलीग सुहास भटाका विनंती करतां. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाक नमन करता. गुरुस्वामी वृंदावनाक नमन करता. तशेंच परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजाच्या चरण कमलाक नमन करता. आनी हांव तुमच्या मुखार अनंतवत फंड संस्था पैंगीण काणकोण गोवा हांच्या वतीन श्री विठ्ठल यशवंत प्रभुगांवकर स्मृती विठ्ठल मास्तर गौरव पुरस्कार चे मानकरी ह्या वर्साचे श्री रघुचंद्र पद्मनाथ भट गांवकर उर्फ बाबुली मास्तर हांची वळख तुमच्या मुखार दवरपाक उबो रावला. श्री रघुचंद्र पद्मनाभ भट गांवकर बाबुली मास्तर. कुलदेव श्री आर्यादुर्गा व ग्रामदेव श्री केशवदेव यांच्या कृपाशीर्वादाने व वाडवडिलांच्या पुण्याईने शेळी लोलये येथील वैकुंठवासी श्री पद्मनाभ आणि त्यांच्या धर्मपत्नी वैकुंठवासी सौ लक्ष्मीबाई भटगावकर यांना 7 फेब्रुवारी 1946 रोजी आपल्या रूपात पुत्ररत्न प्राप्त झाले. आपले प्राथमिक शिक्षण श्री शारदा विद्यालय शेळी लोलये, त्यानंतर माध्यमिक शिक्षण श्री दामोदर विद्यालय लोलये काणकोण येथे झाले. आपण व्यावसायिक शिक्षण BA शिवाजी विद्यापीठ, D.Ed मुंबई विद्यापीठ येथे संपादन केले. व्यावसायिक शिक्षण संपादित केल्यानंतर सर्वप्रथम आपण श्री शारदा विद्यालय शेळी लोलये काणकोण येथे जून 1961 ते डिसेंबर 1969 पर्यंत शिक्षक या नात्याने विद्यादानाचे कार्य केले. त्यानंतर श्री दामोदर विद्यालय लोलये काणकोण येथे शिक्षक व त्यानंतर मुख्याध्यापक या नात्याने
जवळजवळ 34 वर्षे विद्यादानाचे अनमोल कार्य करून वयाच्या 55व्या वर्षी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. आपण आपल्या जीवनात विविध धार्मिक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांची धुरा यशस्वी व प्रभावीरित्या सांभाळून आपले भरीव योगदान समाजाप्रती दिलेले आहे. श्री केशव देवालय कार्यकारी समिती अध्यक्ष 12 वर्षे, श्री निराकार देवालय माशे कार्यकारी समिती अध्यक्ष 3 वर्षे, श्री दामोदर विद्या प्रसारक संस्था लोलिये कार्यकारी समिती सदस्य सलग 25 वर्षे, श्री दामोदर विद्यालय लोलिये व्यवस्थापक 1 वर्ष, ज्येष्ठ नागरिक मंच काणकोण सदस्य कार्यकारी मंडळ 1 वर्ष, ब्राह्मण सेवा संघ काणकोण सारस्वत समाज संस्थापक सदस्य 25 वर्षे. अशा संस्थांना आपण आपल्या नेतृत्व गुणांनी व कार्यकुशलतेने आपल्या कार्याची उत्तम छाप पाडलेली आहे. ब्राह्मण सेवा संघ काणकोण घटना समिती सदस्य या नात्याने संस्थेची घटना तयार करण्यात आपला सिंहाचा वाटा आहे. आपण काणकोण सारस्वत समाज काणकोण गोवा या संस्थेच्या अध्यक्षपदाची धुरा यशस्वीरित्या सांभाळलेली आहे. संस्थेच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात आपण काणकोण तालुक्यातील मडगाव शहरात व्यवसायानिमित्त स्थायिक सारस्वत कुटुंबातील समाज बांधवांना संघटित करून काणकोण सारस्वत समाज मडगाव कक्ष या स्थापनेची स्थापना केली. काणकोण तालुक्यातील गरजू विद्यार्थी व समाज बांधवासाठी निधी उभारण्यात आपण हिरिरीने सहभाग घेतलेला आहे. काणकोण सारस्वत समाजातील महिला व युवा संघटना आपण स्थापन केल्या. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठात आपण केलेले सेवा कार्य सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. श्री संस्थांमध्ये आयोजित विशेष तसेच नियमित समारंभात स्वयंसेवक म्हणून आपण अनेक वर्षे सहभाग घेत आला आहात. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडे स्वामीजींचा चातुर्मास काणकोण सारस्वत समाजातर्फे काणकोण महालात व्हावा यासाठी सारस्वत समाज जागृती कार्यात आपण सहभाग घेतलेला आहे. 2017 साली घडून आलेल्या चातुर्मासात समिती उपाध्यक्ष म्हणून विशेष सेवा कार्य आपणाकडून घडलेले आहे. श्री स्वामीजींच्या आशीर्वादाने आपण वेळोवेळी मठात उपस्थित राहून मठाच्या दप्तरातील जुनी मराठी कागदपत्रे स्वामीजींना वाचून दाखवून श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजींशी चर्चा करण्याचे सौभाग्य आपणास लाभलेले आहे. पर्तगाळ येथील मठाच्या श्री राम मंदिराच्या 350वा वर्धंती दिन सोहळा काणकोण चातुर्मास समितीतर्फे मोठ्या दबाजात साजरा करण्यात आला. या समारंभात धार्मिक कार्यक्रमाचे यजमानपद श्री स्वामीजींच्या आज्ञास्वरूप कृपाशीर्वादाने आपणास भूषविण्याचे सौभाग्य लाभले. श्री गोकर्ण पर्तगाळी मठात वास्तव्यास असलेल्या खास विद्यार्थ्यासाठी मराठी भाषा शिकवण्याचे कार्य श्री स्वामीजींच्या आज्ञेनुसार आपण यशस्वीरित्या पार पाडलेले आहे. एक उत्तम शिक्षक या नात्याने विद्यादानाचे अनमोल कार्य करताना आपण आपल्या लिखाणातून साहित्य निर्मिती केलेली आहे. आपण आपल्या अभ्यासपूर्ण लेखनाद्वारे ग्रामदेव श्री केशवदेव इतिहास, काळाच्या पडद्याआड गेलेले श्री शारदा विद्यालय शेळी लोलिये व श्री निराकार संस्थान माशे इतिहास तथा माहिती अशा पुस्तकाचे लेखन करून ती स्वखर्चाने प्रकाशित केलेली आहेत व त्या पुस्तकाच्या विक्रीद्वारे आलेले उत्पन्न त्या देवस्थानांना दानस्वरूप अर्पण केलेले आहे. आपण केलेल्या प्रेरणादायी कार्याची दखल घेऊन आपणास विविध संस्थांनी वेळोवेळी आपला गौरव केलेला आहे. गोवा राज्य शिक्षक पुरस्कार 2001, श्री दामोदर विद्यालय सन्मान 2001, माजी विद्यार्थी संघटना श्री निराकार विद्यालय माशे 2001, श्री शारदा विद्यालय शेळी माजी विद्यार्थी संघटना सन्मान 2018, श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय देळेकडून मराठी साहित्याला योगदान दिल्याबद्दल सन्मान 2018, श्री मोहिनी देवालय मूर्ती प्रतिष्ठापना समिती सहकार्य केल्याबद्दल सन्मान 2019 व श्री दामोदर विद्यालयास योगदान दिल्याबद्दल शताब्दी समारोह वर्ष 2024 अशा पुरस्कारांचा आणि सन्मानांचा समावेश आहे. आपल्या समाजाप्रती असलेल्या जिव्हाळ्याची व योगदानाची नोंद घेऊन अनंतव्रत फंड संस्थेच्या वतीने आपणास श्री गुरुस्वामीजींच्या अभिवंदनादिनी विठ्ठल मास्तर गौरव पुरस्काराने परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडे स्वामीजींच्या
पवित्र हस्ते गौरवान्वित करण्यात येत आहे. आपणास निरामय दीर्घायुष्य व सुखशांती मिळो व आपले प्रेरणादायी कार्य सर्वांना मार्गदर्शक ठरो अशी श्री रामदेव वीरविठ्ठल देव चरणी तसेच श्री परशुराम पंचग्राम देव चरणी प्रार्थना. श्री मध्व नारायण मंडप पर्तगाळी मठ काणकोण गोवा. श्रावण शुद्ध चतुर्दशी गुरुवार दिनांक 27 ऑगस्ट 2026. अनंतव्रत फंड संस्था समिती पैंगीण काणकोण गोवा. धन्यवाद. बाबुली मास्तरान तो गौरव स्विकारचो अशें हांव तांचे लागीं मागतां. ह्या चातुर्मासाच्या ह्या मंगल वेळार काणकोण सारस्वत समाजाच्यो ज्यो शिश्यवृत्त्यो जे भुरग्यांनी बरें काम केलां तांचाय सत्कार आनी जेणे आपल्या जिवनाक समाजा बरोबर शैक्षणीक कार्य केलां, एक नेतृत्व अशें कार्य केलां, तांचो भोवमान करपाचो कार्यक्रम ताणें केलो. खरें म्हळ्यार तांच्या काणकोण सारस्वत समाजाक आमी धन्यवाद दिता. आनी आज ह्या अभिवंदनाच्या दिसाक की स्वामी महाराज गुरुस्वाम्यांनी जें कितें काम केलें तें खूब मोटें काम हें आमी आज सांगलांच. जाणी ह्या सगळ्या संस्थां बरोबर म्हाका दिसता मठाच्या क्षेत्रांत एक बरोबर 11 मठ बांदले. हें जर पळोवपाक वचत तर ह्या 23 स्वाम्यां भितर हांचो पयलो नंबर लागता. पयलीं ताणें 83 येल्लापूर, 83 मंकी, 96 हुबळी 1996, 89 बद्रिकाश्रम, 90 बेळगांव, दांडेली 92, मडगांवां 93, परवरी 2000, भद्रावती 2000, नाशिका 2002 आनी कंडलसुराक 2002. हे सगळे त्या बरोबर ताणी 3 मठांचो विस्तार केलो. एक वडाळा मठाचो विस्तार केला, एक बेंगळूर मठाचो मोठो विस्तार करून तें केलें आनी वास्को एक बहुमजली मठ बांदून ते मोठे उत्पन्नाचें साधन त्या वेळाचेर ताणें केलें. म्हणून हें बांदना ही भौतीक हें जाली, पूण प्रत्येकाच्या सारस्वताच्या मनाक एक भक्ती, गुरुभक्ती आनी कुलदैवताची भक्ती जर रुजयली जर आसत तर ताणें तितलेंच तें मोठें काम केलां. आनी ही तांची जी सगळी संकल्पना आसा ही संकल्पना मुखार व्हरपाचें काम विद्यमान स्वाम्यांनी केल्लें आसा. तांणी जे जे संकल्प केल्ले ते सगळी संकल्प तांणी 3 वर्सां भितर पुराय केल्ले आसात. तातूंत ताणें म्हणलें हांगा आमच्या 2022 हांगा चातुर्मास जालो कुमठा, तो तांणी 25 वर्सां जाले ते मागताले आमकां चातुर्मास जाय, चातुर्मास जाय, चातुर्मास जाय. पूण इतले चातुर्मासाचे लिस्ट आशिल्लें, पूण स्वामी महाराजान म्हळें 21 चातुर्मास हांगा केलो बिटाऱ्या सकून आनी 22 तांची संकल्पना पूर्ण करपा खातीर कुमठा चातुर्मास केलो. ताजे नंतर पनवेलाक जे येदो मोठें वैभव जें जालां ताका 25 साल रौप्य महोत्सवा वेळाचेर थंय चातुर्मास केलो. मागीर बेंगळुराक चातुर्मास केलो की ताकाय तें आशिल्लें, द्वारकानाथ तीर्थांनी केन्ना केलो हें सगळें आशिल्लें. आनी मागीर 550 वर्सां मठाक जाता पयलो मठ जर वाराणसी बांदिल्लो आसत त्या वेळाचेर आनी थंय ताणें चातुर्मास केलो आनी आमच्यो स्मृती जागी दवरल्यो. आनी दुसरें
आमचे पयली जे संस्थापक स्वामी नारायण तीर्थांत तांच्या गुरुनी रामचंद्र तीर्थांनी तांकां जी रामाची मूर्ती दिल्ली, त्या रामाच्या मूर्ती खातीर 550 कोटीचं राम नाम जपाची संकल्पना तांणी सोडली. आनी इतलेंच न्हय तर हांगा 550 वर्सांच्या सुरवाती पयलीं 18 ऑक्टोबर 2025 थंय दिग्विजय यात्रा बद्रीनाथाक सुरू केली. हें केद मोठे काम ते पळया तुमी विद्यमान स्वाम्याचे. आनी ती नगर प्रदक्षिणा काडून परती आयली, अयोध्ये गेली, हांगा गेली, सगळ्याक 120 केंद्रांनी भोंवली आनी बरोबर 26 तारखेक ती दिग्विजय यात्रा हांगा पावली. हें मोठें काम केलें. तशी ती आतां गंडकी यात्रा आनी सांगिल्ली अशी गंडकी यात्रा मंकी चातुर्मास करून ते थंय गेले 1998 353 किलोमिटर यात्रा जवळ जवळ ती करपाक तांकां 25 दीस लागले पांयांनी. मोनी आशिल्ली आनी अनारोग्य आशिल्लें. अनारोग्य आसतना येदे मोठी यात्रा करप हें फक्त मनीस करूं शकना, अवतारी पुरुशूच करूं शकता. आनी एक नवी तरेची दिशा आमकां तांणी दिली. म्हणजे कितले कश्टसाध्य जरी असलें तुमचेर मनां जर आसत सगळें जाता. भेड्ड सुद्दां दोंगर चडूं शकता, दोळ्यांक दिसना तोय मुखार वचूं शकता, ऊन वडे घाटार पावता म्हणटा तशें. अशे तरेची सगळे तरेची कामां तांणी केली. आनी ताजे बरोबर आतां आमचे बाबा देप्यान सांगलें तशें की आज ह्या मठाक नवी दिशा दिवपाक, दूरदर्शन दिवपा सारकी आनी मठाचो जो कारभार आसा, मठाचें जें नांव आसा, रामदेवाचें हें आसा, तें सगळ्या जगाच्या हाजेर हो झेंडो फडकोवपा खातीर अशे तरेचे आमकां विद्यमान स्वामी दिले. हें मोठें काम हांणी केलें. आनी म्हणून हांव तांचे मोठे नतमस्तक जाता, विद्यमान स्वाम्याक नमस्कार करता. आनी आज तुमी मोठ्या संख्येन हांगा ह्या अभिवंदनाच्या दिसा काल सगळे आयले म्हणून हांव तुमचे चातुर्मास समितीचे वतीन आनी मठ समितीच्यान हांव तुमचे आभारी आसा. आयच्या ह्या समारंभाक आमचे घरचेच पूण तांकां इतलीं काम आसतात. हांव पळयलें तेंगेलें सकाळ फुडें तेंगेलो 7 वरांचेर दरबार सुरू जाता दिगंबर बाबालो आनी तो रातचे 4 न्हिदता, एके वेळार 4 न्हिदता. पूण सकाळ फुडें 6:30 उठून भायर बसता, लोक लायनी लागतात आनी ताजे नंतर तागे दरबार सुरू जाता. ताजे नंतर मागीर म्युनिसिपालिटी दरबार आसा, हातूंत हें सगळें आसा, बांदकामाची पळोवपाक वता. तरी आसतना ते आज हांगा मुद्दम आयले. हांव म्हणून तांचे दिगंबर बापांचे हांव हांगा आभार मानता. आनी जी आमची चित्रा जैन ही मुद्दम थंयच्यान मुंबय साकून आयली हांगा हें सगळी सर्टिफिकेट घेवन. आनी ही सर्टिफिकेट घेवन आयल्या ती स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादा खातीर, स्वामी महाराजाची सेवा करपा खातीर आनी तिका रामदेवान हांगा दिल्ली आसा. आनी म्हणून ह्या रामदेव आनी वसत तिजी रामदेवाची तिणी सदांच सेवा करची. आनी इतलेंच न्हय दर वर्साक हांगा येवन तुवें रामदेवा माने येवन वचचें अशें हांव तुमचे लागीं मागतां. आनी आमच्या ह्या मठाच्या कार्याची दखल तुवें सदांच घेवन सगळ्यांक दाखोवची अशें हांव आमचे डॉक्टर चित्रा जैना कडेन मागतां, तांचे उपकार मानतां. आनी जेणे आज काणकोण सारस्वत समाजान ज्यो स्कॉलरशीप दिल्यो, ज्यान सत्कार केलो, तांचो हांवें आभार मानतां. जे आमचे हांगा सगळे पयसुल्ले आज खरें म्हळ्यार कितें आसा, आज काल श्रवणी आशिल्ली आनी खूब कडेन आज सुतां पुनमेचो कार्यक्रम जाता देवळांनी. आनी म्हणून आज कर्नाटका साकून हांगा साकून आयिल्ले जवळ जवळ 1,500 लोक दनपरां हें करून पाद्यपुजा करून ते गेल्ले आसात. आनी स्वामी महाराजांचा कार्यक्रम जो आसा तो पळयल्यार मोठो एक आश्चर्यकारक असो आसता. 5 वरांचेर उठ्ठा सकाळचे, 6:30 वरांचेर हांगा निर्माल विसर्जन, ताजे नंतर कोणी भेटी आयिल्ली उरतात, ताजे नंतर दनपार 11:30 आपलें हें करतात पाद्यपुजा. आनी ती मागीर भिक्षी जी जाता किंवा पाद्यपुज्यो जातात त्यो केन्ना सोंपता तें सांगपाक येना. पयर एक दीस स्वामी महाराजांची पाद्यपुजा तिळसनच्यो 6:30 वरांच्यो सोंपल्यात. म्हणजे येदें व्हडलें काम 185 हें आशिल्ल्यो. पूण तितलें न्ही आनी एक आशिल्लें 185 पाद्यपुजा ह्यो 2 वरांनी करपा जातात. पूण कितलेशे लोक आपली अडचणी घेवन येतात, आपलें मार्गदर्शन मागतात. प्रत्येका कडेन जें कितें तांचे मागतात ते तांकां आशिर्वाद दिवन तांगे सोल्युशन काडून तांकां ते समाधान व्यक्त करून धाडटात. आनी हीच खरी तांकां पाद्यपुजेची पावती मेळटा. हे ती त्रास काडटात. आनी इतलेंच न्हय, एकादशीक ते निर्जल एकादशी हें बी कांय घेनात. ह्या वर्साक खंयची तरी हातूंत 2 दीस आयिल्ले 2 दीस तांणी उपास केला, 60 तास उपास केला. इतलेंच न्हय तर हांगा द्वादशी स्तोत्राचेर रामदेवाचे मुखार 1.5 वरां तांची पुजा केल्या. म्हणजे तुमी पळयात हें सर्वसादारण मनीस करूंक शकना.
550 वर्सांची पुण्य आसा, त्या गुरुची स्वाम्याची तांचेर कृपा आसा आनी गुरुची स्वाम्याच्या वृंदावनाक देवा नमस्कार केवा ते केन्नाच भायर सरनात. हे आमी देख घेवपा सारके, आमी पळोवपा सारके आसात. जाणटे मनीस आसात आनी तांचे पांय पडून आमी भायर सरपाचे आसात. हें आमकां गुरू स्वाम्या कडच्यान पळोवपाक मेळटा. आनी अशे तरेचे कार्य तें तांचे चलता. आनी म्हणूनच ह्या चातुर्मासा वेळाचेर मोठे संख्येन आमी स्वामी महाराजा चरणा कडेन येवन तांची सेवा करून तांचे आशिर्वाद घेवन जर आमकां गेले तर आमकां मागीर आनी वाराणसी, काशीक, अयोध्येक खंय वचपाची गरज ना. सगळे पूण पांया कडेन आमकां मेळटा. ह्या विद्याधी स्वाम्याच्या चरणा कडेन आमकां मेळटा. आनी म्हणूनच आमी आतां आयकुपाक कान आमचे तृप्त जाल्ले आसात. श्रवण करपा खातीर, श्रावण म्हयन्यांतल्यान श्रवण करपा खातीर आमी पुण्यवान स्वाम्याचे आमचे प्रवचन, आमचे आशिर्वचन आयकुपा खातीर आमी हांगा जाल्ले आसात. तुमचे सगळ्यांचे उपकार मानता. आनी तशेंच एक मागणी आसा की तुमी जाणा सकाळचे तांकां मंत्राक्षर दिवचे पडटा, सांजचे मंत्राक्षर दितात. पूण आमी हांगचेच लोक आसात, तांकां मंत्राक्षर आमी केन्नाय घेवंक शकतात. पूण आज परकी जे कोण आयिल्ले आसात तांणीच आमचो मंत्राक्षर घेवपा खातीर हांगा येवचें. आनी बाकी कडेन हांव बाकीच्या सगळ्यांक नम्र विनंती तुमचे नमस्कार करता आनी मदीं केन्ना केन्ना तुमी केन्ना नेवन घेवचो अशें मागता. आनी हांव स्वामी महाराजाच्या चरणा कडेन विनंती करता, प्रार्थना करता की ताणें आमचें प्रवचन करचें. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः, श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आजी परम प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले 82nd 82ನೇ वर्षाचे जन्मतिथी नाजाल्यार कसन तुमी अभिवंदनाचे दिवसू जन्म जालेल तसले तिथी आजी. श्रावण शुद्ध चतुर्दशी दिवसाक आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले जन्म आयल तसले तिथी. धनिष्ठा नक्षत्राचेरी तांणी जन्म आयले. योगायोगान आयच्या दिवसाक तिथी आनी नक्षत्र दोनी योग आयच्या दिवसाक हे प्राप्त जाल्लो आसा. सो श्रावण शुद्ध चतुर्दशी आनी धनिष्ठा नक्षत्र हे एक दिवसाक आयच्या दिवसाक हे अभिवंदना कार्यक्रम घडत सांगा. आता सर्वही लोकांनी आमगेले मठाध्यक्षू ढेंपो श्रीनिवास ढेंपेनही तांगेले एक संबंध नाजाल्यार गुरू बद्दल एक कसन एका संबंध आसा ताजे बद्दल तांणी सांगले. आमगेल स्वाम्यान कसन केलें तें सांगलें. दिगंबर कामत तांगेल्या कालावधीन तूं तांगेले कशी एक संपर्क आशिल्लो गुणगान तांणी सांगिल्लो आसा. अनिल पैन वैक्याची हानी वैक्याच्या आमगेल्या स्वाम्याल्या संपर्कांत अनेक पंत आयल्याची. सो तांकां चलन वलन तांगेले स्वभाव कशी तांणी करता आशिल्ले तेही तुमगेले अभिव्यक्त केले. हे अभिव्यक्त करून घे न्हू, हे अभिव्यक्त केल्ल्या जन कसन एक प्रयोजन हे उठू सांगू न्हू. स्वाम काय आज हांगनाची वृंदावनस्त जाले तांगेलो गुरू गुणगान सांगून तांणी अशी करता आशिल्ले, अशी केले हांगा हे करता आशिल्ले, इतले शाखा मठ बांदले, इतले देवस्थान बांदले, इतले चौडवां कितें केले
हे चरित्र सांगून कसं मेळ्ळा आमकां एक एक उदाहरण सांगताची उत्तम श्लोक शिखामणी नाम मनोविशुद्धै चरितानुवाद म्हणून सांगितलं आसा आमगेलकिंत म्हालगडे आमगेलकिंत ज्येष्ठ कोण आसाच तांगेल जर चरित्र जर आमी श्रवण केलें आनी दुसऱ्यांक सांगेले रे आमगेल मन शुद्धी जावन घेवन आमकां पुण्य मेळटा म्हूण घेवन सांगिल्लें आसा त्या निमित्तान आमकां आश्रम दीक्ष दिलेले तसले गुरू परंपरेचे अनेक वर्ष पीठाधिपती जावन घेवन समाज चलयल्लो आसा हे मठ चलयल्लो आसा तसले एक स्वामेले किंचित देवान जीब दिलतना ते जिब्बीचे बरे कोण घेवन आमी प्रयोग करून घेवन आमगेलें जीवन धन्य करून घेवचें तसलें हें एक जीवन म्हळें त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक हे कार्यक्रम गांथून घेवन तांगेल मनाचे अनिल पैक 4 विशय गोतुरताले दिगंबर कामत ताका 4 विशय गोतुरताले ढेंपेक तागेले 4 विशय गोतुरताले अंतीम जावन गेलो तांगेले शिष्य 4 विशय सांगताले सो अशी उट्टू लोकाले एक ऐकून घेवन हां आमगेल स्वामीन अशी केल्लें त्याची वापस स्मरण करत 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 केले निमित्तान आमगेल उट्टूची कसने एक जीवनांत कसने एक पाप की कसने केलेली असल्यार वैकेची गुरुचरित्र आयकले निमित्तान ते सर्वही पाप निवारण जावन घेवन मुखावेल दिवसांतू एक बरे एक स्थानमान गौरव मेळचे तसले एक हे एक दिवसाचे एक महत्वाचे कार्य म्हळें तांतूची आयच्या दिवसाक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स तशी तांगेले प्रतिनिधी जावन गेलो डॉक्टर चित्रा जैन त्यांनी आयिल्ली आसाची हाजे पयले त्यांनी आयल्याची वापस रामाल प्रतिमा तुमकां दिसताले तेन्ना घेवेत आशिल्ली 550 टायमारीची रामाल प्रतिमेचे हे करता बट ते करचे आसल्यार वैकेची तितलेची डिजिटल सर्वे जावका तितले डिजिटल सर्वे जावका तितले प्रमाणाचे फुल्ल सर्वे करून घेवन ते प्रमाणित जाले नंतर सर्टिफिकेशन जाले नंतर कडेर तांणी दिता विना नाजाल्यार हरशी दिवचेक जायना आमगेले फंक्शना टायमारी तुमकां गोत आसा खंयचे दिकान लक्ष घालका कळना एक सायड PM येता आसा एक सायड हांगा हवन चलता आसा दुसरे दिवस आनीक स्वामी येता आसाची रेकॉर्ड घेवका की हांक पळोवका की कळना सो त्या निमित्तान 550 कोटीचे राम नाम जपाचे मात्र सर्टिफिकेशन तेन्ना केल्ले त्यांनी एडज्युडिकेटर जावन घेवन आयिल्ले म्हळ्यार कशी राम नाम जप जाता आसा इत्यादी कडे हाजी कसन आसा उठू जाले नंतर कडेर मुखारी घेवचेक जाता आनी मुद्दाम आमी आयच्या दिवसाक गांथून घेतले कित्याक की म्हण आज कसनेची हे जाता आसा ना कितेंही आज बरें जाता आसा ना आमी येद्राक आसाची तुमी आमगेलें नांव घालताची आत्ता स्वाम्यान अशी केलें आज आत्ता स्वामी अशी करचें कारण कोण की म्हळ्यार आमगेल स्वामी आमगेल गुरू स्वाम्यान आमकां हांगा हाडिल्ले निमित्तान आज हे उठू पळोवचेक मेळटा आसा त्या निमित्तान ते एक सर्टिफिकेट म्हळ्यार टॉलेस्ट रामा प्रतिमा कसने एक स्थापन जालें ताजे कसन एक सर्टिफिकेट आसा ते गुरू स्वामेलेची आयच्या दिवसाक अभिवंदनाक आमी स्वीकार करून घेवन ते गुरू स्वामेक आमगेले एक मनाचे एक काणिका गुरू काणिका आयच्या दिवसाक आमी समर्पण करता आसाची म्हणून घेवन एक भावनेन आयच्या दिवसाक आमी घेतिल्लो आसलो प्रत्येक लोक विचारता प्रत्येक लोकांक जिवनांतू एक गुरू म्हळ जावू का आमगेले अभिवंदना आमगेले गुरू स्वामेल विषय भई बट एक कॉमन फॅक्टर कसन की म्हळ्यार गुरू प्रत्येक लोकांक एक गुरू म्हणले जावू का डिफरंट नेम्स उरताले एक अवसू रूपान अवसू चेरडाक शिकयता ना शाळेन तूं अध्यापक रुपारी टीचर शिकयता खंय तरी मेंटर म्हणून घेवन शिकयता खंय तरी एक गायड म्हणून घेवन तुमकां हें करता लास्ट कसने ना जाल्यार लास्ट आज गुरू म्हणून घेवन एक गुगल तरी एक आसा आज पर्तगाळी मठाक जर हे आदर्श धामाक येवका म्हळ्यार कोण गायड करून घेवन बसता तो डायरेक्ट गुगलाक विचारता आदर्श धाम खंय आसा अंतीम तो तरी गायड करता म्हळ्यार कोणें तरी एकलो जावं का कोणें ना जाल्यार वैकेची ताका हांग पर्यंत येवचेक जायना कोणें तरी एकलो जावं का इवन तुमकां ABCD आसा 1 2 3 4 मस्त सिंपल ABCD उठू सांगचे सिंपल किंतु
फर्स्ट टाइम त्या चरडा सांगताना वैकेची कोणे तरी एकलं जाऊ का पडता ना जे ऑटोमॅटिक येतवे ABCD सांग रे म्हळे 1 2 3 4 सांग म्हळे रे सांगचे जातवे ना तर कोणे तरी एकल्यान पहिले शिको का पडता म्हणजे प्रत्येक विषयाक एक ना जाल्यार एक व्यक्ती जाऊ का पडता. आत्ताची ढेंप्यान सांगले PMाक इनवायट करताना स्वाम्यानं केलो विषय सांगले उपदेश करका पडता कित्याक की म्हळ्यार कसन विषय सांगका कितलो विषय सांगका हे महत्वाचे उरता. म्हळ्यार तांणी दिवचे थोडे समय 5 निमिष की 10 निमिषां बट त्या 10 निमिषांत तूं उट्टू समरायज करून सांगका पडता. ॲक्च्युली नोव्हेंबर 30 तारीखाक येवक आशिल्ले नोव्हेंबर 30 तारीखाक PMान येवचे आशिल्ले कडे ते प्रीपोन जावन गेलो नोव्हेंबर 28 तारीखाक जाले. आमी तांकां सांगले नोव्हेंबर 30 तारीखची संडे न्हिवे कसले विचारले कसन सांगचे आमी संडे म्हळ्यार तांगेल कसने तरी उरताले मिटींग उरताले तांगेल कसने तरी व्यक्तिगत तांगेलेची पार्टीच कसने तरी उरताले सो कशी हे केले तुमी त्यांना आमी सांगले पळय आमगेले रामाल प्रतिमा रामू सूर्यवंशी जर विचारले मुहूर्त आयतारा दिवसा मुहूर्त कित्याक काळ म्हळ्यार रामू सूर्यवंशी आणि संडे म्हळ्यार सूर्याल दिवस सूर्यवंशी रामाल प्रतिष्ठा सूर्याल दिवसाक जावो म्हळ्यार कितें स्वाम्यान मुहूर्त काळ्या म्हणून अशी सांगा तुमी म्हणून आमी पयलेच तांकां सांगिल्लें. म्हळ्यार खंय तरी सेकंड क्वेश्चन विचारले PMान विचारले वाय ओन्ली ऑन संडे म्हणून विचारले आमगेले PMान उत्तर म्हळ्यार आमगेले मठाच्या अध्यक्षान उत्तर दिवं का न्ही. सो अशी उठची प्रिपरेशन करून घेवन तांकां आमी हें केलें तेतून तांणी सांगिल्लें म्हाका पयल्या स्वाम्यान 2-3 शब्द हेचीच उपदेश केल्ले. सो अशी जिवनांत तूं एक ना जाल्यार एक हंतान तूं एक व्यक्ती आनीक व्यक्तीक 4 विशय सांगचे पडटा उपदेश दिवचे पडटा. ताका एक गुरू उरता आनी तो अनेक शिश्याक गुरू जाता. एक ना जाल्यार एक दिवस 1 फायन डे तो कोणालकी एकलो शिश्य जाल्लो उरता आनी एक दिवस तोची मुखावेल शिश्यांक तो गुरू जावन गेलो उरता. सो अशी तांणी सांगिल्लें उत्तर तांणी दिलेलो उपदेशच पळय मस्त म्हत्वाक येता. आमगेलो गुरुस्वाम्यान आमकां दिलेले तसले उपदेशा निमित्तान आज ही मस्तितलें कार्य मस्तितले उपयोग आमकां जाल्लो आसा. ताजें कारण कसन की म्हळ्यार शिष्य स्विकार जालतना 2 विशय सांगिल्ले एक तुमकां सांगिल्ले एक आमकां सांगिल्ले. तुमकां कसन सांगिल्लें की म्हळ्यार सभेंतूची तुमकां सांगिल्लें की तुमी कशी गुरुस्वाम्याक आज पर्यंत भक्तिभावान पळयले तुमी कशी गौरव केले कशी तुमी स्वाम्या लेगीत वेळोवेळी येवन गेनो उपदेश घेतले स्वाम्याक तुमी पाद्यपूज केले मस्त प्रेमान तुमी पळयले गुरुस्वाम्याक. तशी नवीन स्वामी आयिल्ले तेन्ना तुमी कशी आमकां ट्रीट केले कशी तुमी आमकां बरे भावनेन पळयले बरे रितीन तुमी गौरव दिले मान दिले सन्मान केले गुरू म्हणून घेवन एक गौरव दिले त्याची रितीन आमगेले शिष्य स्वाम्याक वैकेत तुमी सर्व शिष्य वर्गान पळोवन घेव का म्हणून घेवन तुमकां उपदेश केले. आमगेले गुरून आमकां एक उपदेश केले भितर तुल्यान म्हळ्यार 4 लोकांक येद्राक न्ही आमकां तांणी सांगले तुमी आतां शिष्य जाल्ले आसाची तुमी वैकेची उठू शिष्य वर्गांक घेवन आमगेले हे मठ चलोवन घेवन वचचे जबाबदारी तुमगेले खांद्यार आसाची तातूंत उठू शिष्य वर्गांक घेवन तुमी बरे रितीन चलो का म्हणून घेवन तांणी आमकां उपदेश केले. त्याची उपदेशाच्या बलाचेर आज 550 कोटी उठू लोकांक मेळ घेवन आज आमी 550 कोटी राम नाम जप जाले. हाजे मूल कारण कशें न्ही ते एक स्वाम्याले एक उपदेश की तुमी उठू शिष्य वर्गांक आपल्या मठा वर्गांक एकत्रित करून घेवन म्हळ्यार शिष्याले गुरुले आनी शिष्य वर्गाले एक संबंध गुरु शिष्य परंपरा बरे आसल्यार मात्र एक कार्य करचें जाता. आमी कसके उपदेश केले शिष्य वर्गान आयकले तेन्ना मात्र जाता ना गुरून सांगले शिष्य आयकले ना जाल्यार जायना ना जे शिष्य वर्गान कसके एक विशय सांगले आमी ते आकलन करून घेवन ताजे बद्दल प्रतिसाद केलो ना तेही जायना. म्हळ्यार दोन्ही कडच्यान कम्युनिकेशन 2 वे जावका सिंगल वे जाल्यार जायना. तुमी सांगिल्लें आमी समजून घेवका आमी सांगिल्लें तुमी आयकून घेवका अशी जाल्यार मात्र गुरु शिष्य परंपरा बरे रितीन चलचे जाता. आनी हाका मूल कारण एक गुरुस्वाम्याले उपदेश तांणी तुमकां उपदेश केले शिष्य स्वामी बरे करून घेवन तुमी पळोवन व्हरका म्हणून घेवन
आणि त्यांनी आमकां उपदेश केले की तुम्ही शिष्यवर्गाक एकत्रित घेऊन त्यांनी वचकाम. तशी दोन्ही कडच्यान बरे एक आशिल्ले जेन्ना तुम्ही 550 कोटीक कोणेही बॅक केला हे आम्ही करणं आमकां नाका हे आम्ही रामनाम जप करना तुम्ही करून घ्या तुम्ही सांगितलं म्हणून घे तुम्ही हात उबारिल्ले आशिल्ले आसल्यार आम्ही गेलेले आशिल्ले. बट आमकां धैर्य आशिल्लें आनी गुरू स्वामीले एक आशिर्वाद आशिल्ले आमी कसकी सांगले आनी ते 550 कोटी आशिल्ले 593 crores जावन आज इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड घडले म्हळ्यार ताका एक मात्र कसन म्हळ्यार गुरुले उपदेश म्हळ्यार इतलेक गुरुलेक वचनाक तितलेक महत्व आसा. आमगेले जिवनांतू अनेक रितीचे संदर्भ येता तेन्ना केन्ना केन्ना कश्ट संदर्भ येताचे आमी गुरू लागीं वचून घेवन प्रार्थना करताची तांगे लागीं विचार विनिमय करताची एक मनाचे भार कसं नाही आसल्यार स्वाम्याला एक सांगून घेवन एक शांतता तांकां एक सांगलो कडेन एक मना शांतता जाता म्हणल्यार एक भावनेन स्वाम्याला एक वचून आमी हें करताचे. तेतकून 2 विशय आमी मनांत घेवका. एक तांणी सांगिल्लें तसले विशयाचेर एक आस्था एक विश्वासू एक श्रद्धा एक भक्ती हे अतूट जावन घेवन उरका. आनी दुसरें अशी मूर्ख म्हणून घेवन लेखनाशीची ना तांकां आमी मोस करीत म्हणून घेवन एक भावनेन जावं हें करचें जायना. 2 विशय आसा. एक मस्त तुमकां भावन उरका आनी दुसरो हांव स्वाम्याक फूल करीत ना जाल्यार तांकां कशेंय गोतना ताजे बदल म्हणून घेवन आमी कशेंय करता म्हळ्यार तेही करचें जायना ते करनाशी उरका. एक दंतकथा म्हळ्यार नैज कथा म्हणून न्ही एक दंतकथा. सो तांत कशी की म्हळ्यार एकलो मस्त विष्णू भक्त परायण म्हळ्यार मस्त विष्णूले भक्ती करता बट मस्त श्रीमंत पयशे भांगर हे तेवटू आशिल्ले आनी खंयची एक देवस्थानांत वचून घेवन तो प्रार्थना करता आसा देवाल भक्ती करत आसा आनी त्याची देवस्थानाचे चोरी करता म्हणून एक चोर मागशी राबिल्लो आसा. एक कडेन एकलो भक्त राबिल्लो आसा तो देवा लागीं हें करता आसा आनी एकलो चोरी करचे कची एकलो राबिल्लो आसा. सो तो चोरी करतालो व्यक्ती येद्रा कोण बसला तेगेले परिचय जाले आनी हाका कशी तरी भुलोवन घेवन हागेले आशिल्ली उट्टूची खजानो हे तेवटू घेवचेच जाता म्हणून घेवन ताण कसन केलें की म्हळ्यार एक गुरू वेश धारण केले. खरे गुरू न्ही बट एक खरेची एक गुरू म्हणून घेवन दाखोवचे एक महाराज गुरू महाराज म्हणून घेवन एक कळचे तशी ताणें वेशभूषा धारण करून घेवन तागेले द्राक येता. आयल फुडें तो कोण विष्णू भक्त परायण आशिल्लो व्यक्ती तो कसन करता की म्हळ्यार तुमकां उद्दा जावका वे कशेंय तरी तुमकां जावका की म्हणून विचारतना वय हांव उद्दा दिया म्हणून घेवन ताणें हें केलें. तो उद्दा हाण घेवन दितना तो गुरू महाराजान विचारलें तुवें दिक्षा घेतल्या वे तूं दीक्ष घेतल्या वे म्हणून. ना हांव दीक्ष कोणा लेगीत घेतिल्ली ना. जर तूं दीक्ष घेतिल्ली ना जाल्यार तुगेल्या हातांतल्यान हांव उद्दा पिवचेक जायना म्हणून सांगता स्विकार करचेक जायना. कडेन तो विष्णू भक्त परायण जाल्यार ताका एक नमन हें दिसलें की हांव दीक्ष घेतिल्ल्या निमित्तान एक गुरू महाराजाक हें जाता न्ही. सो म्हणलें कितें रे ताण कसन केलें की म्हळ्यार गुरू महाराजान सांगलें की तुका दीक्ष घेवचें आसल्यार तुवें फाल्यां दिवसाक नेक्स्ट डे तुवें भांगर रुपये पयशे कसकसन आसा उठू घेवन घेवन येवका आनी हांव हांगा देवस्थानांत आनी दिवचें जायना भायर जंगलांत खंय तरी यो थंय तुका उपदेश करता दीक्ष दिता म्हणून सांगता. तदनंतर जावका जाल्यार हांव तूं दिलेल्या हाताची उद्दा पिता म्हणून सांगता. हां ताका खुशी जाले म्हाका एक गुरू कडच्यान एक उपदेश मेळटा म्हाका गुरू कडच्यान एक दिक्षा मेळटा म्हळ्यार कितें तरी ताणें आशिल्लो उठू भांगर रुपये पयशे उठू भरून घेवन जंगलाक वता. जंगलाक वचून घेवन थंय गुरू महाराज उरता. ताण कसन केलें की म्हळ्यार उठू चील सायडा दवरले आनी ताका कस पळय झाडां बांदून घालता. ते विष्णू भक्त परायण जावन घेवन आशिल्ले तसले व्यक्तीक झाडाक बांदून घेवन ताका सांगता 7 दिवस पर्यंत
कोणे आयल्यार हे बंधन ओपन करनाशी उरका आणि हांवें सोडेपर्यंत कोणेय सोडनाशी उरका. ताणें बांदिलें बंधन ते गुरूनच ओपन करका म्हणून म्हळ्यार फसोवचें. बंधन करता म्हणून सांगून गेलो ते विष्णू भक्त परायणान तशीची त्या व्यक्तीन सांगिल्ले प्रमाणेची गुरून बंधन केलें. गुरून काडका आणि 7 दिवस पर्यंत कोणें काडनाशी उरका म्हणून गेलो तशी हे कोर न्हू. हे चोरानच पळय जे गुरु वेश धारण केले उठू भांगर रुपये पैसे उठू घेवन घेवन पार जालो. आतां हो हांगा बांदून दवरले. 1 दिवस जाले घरा वापस आयिल्लो ना न्ही. घरचे बापाय सोदचे लागलो कितें म्हळ्यार हो मस्त श्रीमंत आशिल्लो व्यक्ती. तेतकून बापूस उठ्ठू कडेन सोदता 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 लास्ट तो जंगलाक येता आनी त्या झाडाक ताका बांदील पळयता. बांदूल पळोवन घेवन ते चेल्याक सांगता हें कसन रे कसन जालें. ना म्हाका एकलो गुरू मेळ्ळो आनी गुरून म्हाका हांगा बांदून दवरलें आनी ताणें 7 दिवस पर्यंत अशी हें करका म्हळें आनी हें बंधन कोणेही ओपन करचें जायना. ताणें ओपन करका म्हूण सांगून गेलो. बापूस आपूण व्हरचें कायल्यार वयकेची तो थंयतुल्यान गेल्लो ना. कडेन कितले हट केल्यार वयके ताणें गेल्लो नाशिल्लो पळोवन गेलो कडेन ताका थंय सोडून गेलो. दिवसा आमी सांगिल्ली विष्णू भक्त परायण तो दिवसा देवस्थाना वचून देवाल भक्ती करता आशिल्लो व्यक्ती. कडेर विष्णून देवान एक पंता नारदाक विचार अरे दिवसा हो पूज करता आशिल्लो आज कसं पूजेक आयिल्लो ना कसन जालें म्हणून गेलो चौकशी करा म्हणून गेलो. 2 की 3 दिवसाक विष्णू देवान नारदाक पेटोवन दिलें. नारदाक पेटोवन दिलें की हो खंय गेला कसन जालें हागेले एक चौकशी करून घेवन आमी करता न्ही. 1-2-3 दिवस आयिल्लो ना म्हळ्यार अरे कसन जालें कितें जालें म्हूण कोणाक तरी पेटोवन दिता न्ही. तशीची देवान हाका नारद मुनीक पेटोवन दिलें. नारद मुनीक पेटोवन दिवन घेवन नारद मुनी त्या द्वारकान घेवन बंधनांतल्यान मुक्ती करे म्हळ्यार हे नाका 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 म्हणलो. कित्याक की म्हळ्यार ना गुरून बंधन केलें. कडेन नारदान सांगलें गुरू बंधन करणारे मरे या गुरू तुका मार्ग दाखयता गुरू तुका विमोचन करता बंधनांत घालना बंधनांतल्यान भायर काडटालो आनी हो खंयचो गुरू तुका बंधनांत घालता आशिल्लो म्हण ना 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 गुरून 7 दिवस पर्यंत हें केलें आनी गुरून बंधन काडका तूं काडल्यार वयके हांव या ना म्हणून सांगून गेलो. नारद मुनीक वयकेच तशी पेटोवन दिलें. कडेरी नारदान विष्णूक इन्फॉर्मेशन पास ऑन केलें. कडेन नारदान सांगलें बापूस आयल्यारय आयिल्लो ना हांव सांगल्यारय आयिल्लो ना आतां तूं आयल्यार मात्र आयकत तो म्हणून गेलो सांगून गेलो. लास्ट विष्णूची थंय आयलो आनी विष्णू आयलतना कडेरी नतमस्तक जालो प्रणाम केले. अरे हांगा न्ही हें कर नाका हांगातल्यान यो म्हणून घेवन सांगले नंतर बंधन काडता म्हळ्यार नाका नाका म्हणून घेवन सांगलें. विष्णू आयल्यार वयकेची त्या व्यक्तीन कशें जालें बंधन काडनाका मागेल गुरून हें बंधन घाल्लें आसा 7 दिवस पर्यंत आनी ताणें बंधनांतल्यान मुक्ती करता म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. तेतकून तूं काडल्यार वयके हांव या ना म्हणून घेवन सांगलें. कडेरी विष्णून सांगलें हो आयकतालो मनुश्य न्हय. कडेन आनीक पंत विचारलें कशें न्हय कितें तें म्हणून. कडेरी आनी आयकल ना. कडेर कसलेक तूं इतलो हट करता आसा कसन जालें म्हणून घेवन तूं तागेलें उतर कितें हें करता आसा म्हणून घेवन आनी मस्त पंता विचारलें. अंतीम जावन घेवन विष्णू कसन सांगलें म्हळ्यार नारद मुनीक हो खंय आसा पळय आनी खंय चोरत उरतालो ताका उबारून घेवन यो चोराक म्हणून घेवन सांगून घेवन ते नारद मुनीक पेटोवन घेवन त्या चोराक हांगा उबारून हाण घेवन घेवन तागे कडच्यान हें बंधन काण घेवन कसकसान पयशे भांगर वापस ताका मेळची तशी विष्णून उठू वेवस्था केली. कडेन विष्णून विचारलें इतलें आशिल्लें आसल्यार हांवची करता आशिल्लें बंधन काण घेवन तुका पयशे हे ते उठूची दिता आशिल्लें वे कसलें तूं हें इतलें हें केलें पळय केन्नाच हांव तुगेलें दर्शन केलें ना. नारद मुनील वयके केन्ना दर्शन केलें ना किंतु हे गुरून म्हाका झाडाक बंधन केले नंतर तूं वयके आयलो नारद मुनी वयके आयलो. सो हाजे किंत व्हड भाग्य कसं न्हय ते गुरू निमित्तान न्ही हे गुरून बंधन केले निमित्तान आज तुगेल दर्शन जालें नारद मुनील दर्शन जालें हाजे किंत चड भाग्य आनी कसन जावका. तेतकून आमी केन्नाय सांगताची अनिल पै केन्ना सांगत उरता जर देव आनी गुरू दोनी एक कडेन आयल्यार कोणा पयलीं तूं नमस्कार करता म्हळ्यार हांव गुरूक पयलीं नमस्कार करता कित्याक म्हळ्यार गुरूल मुखांतर म्हाका देव प्राप्त जाला म्हणून. सो तशी
त्या व्यक्तीक विष्णू भक्त परायण जाल तसेल व्यक्तीक आपल्या गुरुचेर विश्वास आशिल्लो तो गुरु वेशधारी करून आयल्यार वैकेची तागेल उपदेशाचेरी तागेल शब्दाचेरी ताका विश्वास दवरून गेलो. नारद मुनी येवो ना देव येवो आयल्यार वैकेची गुरुल वाक्याक ताण केन्नाही कमीपण करचेक दिना. त्या विश्वास ताण दवरले, त्या आस्था ताण दवरले की गुरून सांगले तातून म्हाका बर जाता. सो अशी प्रत्येक हाका स्वामेल उतराक जावो ना ते टिचर्स उरताले, अध्यापक उरताले ना कोणेय अनेक लोक उरताले तांगेल उतराक आमी गौरव दिवका. केलो पंत आमकां त्या संदर्भार कळना, तांणी कसले सांगता आसा कित्याक सांगता आसा कसले आमकां कळना. बट एक दिवसू तांणी सांगिल्ले तसले शब्दाचे अर्थ आमकां मुखावेल दिवसांत कळटा. सो त्या निमित्तान एक काम करका की गुरुल सांगिल्ले तसले उपदेश की वचनाचेर की शब्दाचेर एक विश्वास उरका. दुसरें तांकां मूर्ख करचेक जाता, तांकां मोस करचेक जाता, फूल करचेक जाता म्हणून आलोचन करनाशी उरता. कित्याक म्हळ्यार तांकां खंयचे ना खंयचे रुपारी तांकां कोण घेवन वता. एक शाळेंत तूं युनिट एग्जाम 50 मार्क्साचे युनिट एग्जाम उरता. हे कोणकी थोडे चेवडूं एक 3-4 चेवडूं तांकां कसले अभ्यास केलो ना, अभ्यास केलेलो नाशिल्ले निमित्तान तांकां एग्जाम बरोवचेक धैर्य ना. बट कसले तरी एक्सक्यूज दिवका न्ही, हे एग्जामांतल्यान कशी तरी पार जावका म्हळ्यार कितें तरी एक एक्सक्यूज दिवका म्हळ्यार कितें तरी तांणी कसं करता की म्हळ्यार एग्जामा दिवसाक डे ऑफ द एग्जाम कसं करता की म्हळ्यार 4 चेवडूं एकलो टी शर्ट पिंजून घेता, आनेकलो हाताक तोंडाक आनी मशी लावन घेता, काळे मशी लावन घेता, आनेकलो चिक्कल आंगार लावन घेता. सो अशी एक लोक एक नमून हे करून घेवन लास्ट एग्जाम चालू जावन 2 तासाची एग्जाम चालू जावन घेवन 1 तास जाले, 1.25 तास जाल्यार हे 4 लोक आयले नाचे. 1.25 तास जाले नंतर क्लासरूमा येताची टिचरा लेगीत तांगेले संभाशण जाता आनी टिचर विचारता तुमी इतलो वेळ कित्याक आयले, ऑलरेडीची हाफ टायम जावन गेल्लो आसा, कसन तुमगेले कित्याक म्हूण. कडेरी हे चेवडूवान कसन सांग की म्हळ्यार ना आमी येता आशिल्ले जोर पावस आयलो आनी आमगेले टायर बस्ट जाले, टायर पंचर जाले म्हणून सांगले. ते पंचर जाल्या जेन्ना ते टायर चिक्कोल पडले, ते चिक्कोल हांगा लागले, उठून नाटक. टायर पंचर जालें म्हणून सांगले, चिक्कोल आंगाक घालून घेतले आनी म्हशी टायराची म्हशी लागल्या म्हणून एकल्यान म्हशी लावन घेतले. सो हे टिचरांक मूर्ख करचेक प्रयत्न केले ताणें. आनी कडेरी तांणी कसं सांगलें टिचर तुमी काय हे करनाकाच, आज आमी एग्जाम बरयनाची, 2-3 दिवसां नंतर आमी एग्जाम बरयताची म्हणून सांगलें. आमकां टायम दिया म्हणून तांकां जावका आशिल्लें हे. तांकां ते 2-3 दिवसाचे टायम जावका आशिल्ले, वापस उठून स्टडी करून कडेर एग्जाम बरोवया म्हणून आशिल्लें. टिचरान ग्रँट केलें, अडना तुमी 2-3 दिवसां नंतर तुमकां 4 लोकांक हांव सपरेट युनिट एग्जाम घेता म्हणून सांगलें. 2-3 दिवसां जाले नंतर टिचरान तांकां सपरेट एक क्लासरुमांत एक केलो, एकलो हांगा एकलो आनी क्लासरूम अशी 4 लोकांक 4 कडेन दवरले आनी तांकां क्वेश्चन पेपर दिले. क्वेश्चन पेपरान तूं दोनी प्रश्न, दोनी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्काचे आनी क्वेश्चन 49 मार्क्साचे. एक क्वेश्चन कसं आशिल्लें की म्हळ्यार तुगेलें नांव कसं न्हय म्हणून, वॉट इज युअर नेम, एक क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन तांणी उट्ट लोकांक बरयलें, म्हागेलें नांव हें, म्हागेलें नांव हें, म्हागेलें नांव हें, 4 लोकांक उत्तर. सेकंड क्वेश्चन खंयचे की म्हळ्यार ते काराचे खंयचे टायर पंचर जाले म्हणून, ते टायराचे ते काराचे खंयचे टायर पंचर जाले. ऑप्शन येद्राचे राईट सायड की, येद्राचे लेफ्ट सायड की, बॅक सायड राईट सायड की ना बॅक सायडाचे लेफ्ट सायड की म्हणून 4 ऑप्शन दिले. 4 लोकल ऑप्शन एक आयले. तेन्ना कळलें की उट्टू लोकांना फाल्स सांगिल्लें म्हणून. जर खरें आशिल्लें आसलें री उट्टू लोकांना आन्सर एकच जावंक आशिल्लें. बट हांणी टिचरां मूर्ख करचे गेले आनी टिचरान तांकां गुगली घाले. सो अशी आमी लेखताच की आमी अशी कळना उरताले ना आमी मूर्ख करचे जाताले.
बट यद्र आशिल व्यक्तीक वैकेची तांकां कशी हँडल करका आमगेल चेडूं विद्यार्थ्यांक आमी सांगिल्लें न्ही तांकां आयडिया दिलेली नाही आमी. बट एक सांगील तात्पर्य कसन की म्हळ्यार की अशी एक 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 संदर्भ एक जिवनांत येता तेन्ना आमी दोनी रितीचे आमी पळोवन घेवका पडटा. एक स्वाम्याल्या उतराक मान दिवका, दुसरें तांगेले केन्नाही अवहेळन करचे जावो ना. येद्रा तांकां गोत्तस की गोतना की हे आमी केन्नाही तांगे हाजे बद्दल प्रश्नचिन्ह करचे की हे करनाशी उरका, नाजाल्यार आमी तांकां कशी तरी भुलोवचें जाता म्हळ्यार ना, ते करनाशी उरका. सो असले जिवनांतू मस्तीतले विशयू आमकां गुरू निमित्तान मेळत. तेजे अर्थ ते आसा. गू आनी रू म्हणला का त्याची अर्थ दिला आसा. गू म्हणला का अंधकार म्हणून सांगिल्लो आसा आनी रू म्हणला का प्रकाश म्हणून सांगिल्लो आसा. म्हळ्यार अंधकारांतल्यान प्रकाशा लागीं घेवन गेन वता आशिल्लो गुरू म्हणून सांगताच्यान. आमगेले जिवनांतू आमगेले ही आज ही हे पीठाधिपतित्व नाजाल्यार इतले एक स्थान मान गौरव हे कसनेची तुम्ही कितले आमकां विशय सांगले री ताजे संपूर्ण श्रेय आमगेले गुरुस्वाम्याक मात्र वता म्हळ्यार. कित्याक म्हळ्यार तांगेले एक निमित्तान तांगेले एक उपदेशा निमित्तान की तांणी दिलेले तसले ज्ञाना निमित्तान की आयच्या दिवसाक आज हे सभा कार्यक्रमांत की पीठाधिपती जावन घेवन आमी विराजीत जाल्लेलो आसा. म्हळ्यार आमगेले आमी वयके अंधकारांतची आमकां एक गोतना न्ही मुखार कसन जीवन आसा, कितें आशिल्लें, पुर्वाश्रमांत आसा कसन करका कितें करका कसकी एक चलत आशिल्लें. बट ते ऐन टायमार कसन एक मुख्य विशय करका ते गुरुस्वामीन केलेल्या निमित्तान आज आमी हांगा येवन पावले. ते मुख्य विशय कसन की म्हळ्यार एक दोन व्यक्ती न्हंय क्रॉस करून त्या सायड देवस्थानाक वचका रात्रीची वेळ एकदम काळोख जाल्यार आमकां कसनय कळना खंय कसन आसा. थोडे आमी पळोवन 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 गेलो थोडेची दोळ सान करून गेलो खंय कसन दिसता तांतूची तुमी गेस करून गेलो तुमी मुखार वतात. हां हांगा पांय घालेत, हांगा खुर्ची आसा, हांगा हें आसा तें आसा अशी पळोवन गेलो तुमी मुखार शिताची. सो अशीची हे दोन व्यक्ती काळकांत आसाची आनी तांकां न्हंय क्रॉस करून गेलो तांकां आनीक टेम्पलाक वचका. सो तांणी वचका आशिल्लतना एकलो बोटीर बसलो आनी होडी घेवन गेवन ताणें उठो हे केलो आनीक कडेन पावलो. आनीकलस पळया रात्रभर कितले हे केल्यार वयके त्या दिकान पाविल ना. दुसरे दिवस वापस येताना हो थंय आसा एकलो आनीकलो वापस ते टेम्पलांतल्यान वापस न्हंयतल्यान हे सायड क्रॉस करून येता आसा. हाका आश्चर्य दिसलें. हांव वयकेची रात्री उठू होडी करत आसा, हांव वयकेची म्हळ्यार ते पेडल कसन आसा मारत आसा, बट हांव कितें थंय पाविल ना, तूं कशी थंय पावलो आनी वापस आज हांगा येता आसा म्हणटना लास्ट तागेले गुरून सांगलें काल रात्री काळोख आशिल्लो. काळोख आशिल्ल्या निमित्तान दोगी लोक बोटीर देंवले आनी बोटीर देंवन गेलो डायरेक्ट तुमी कशें पेडल मारचे लागले उठू करचे लागले. बट तूं एक कसन चुकलो की म्हळ्यार तूं पेडल मारत आशिल्लो वय किंतु तुगेले ते दोणी कसन आसा झाडा बांदून दवरले ते दोर काडील ना तुवें खाली मारत बसला तर बोट कशी मुखार वता. ते दोर सोडयल्यार मात्र न्ही बोट मुखार वचत जाता. ते सोडयले ना आनी तूं रात्रभर मारत उरले ती तुगेली बोट कशी मुखार वता. सो रात्री ताका काळकांत दिशिल्लो ना की दोर थंय बांदून दवरिले आनी हो मारत गेला. ताका दिसलें येताले 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 सकाळी जाल्यार वयकेच आयिल्लो ना. आमगेले वयकेच अशी आशिल्ले मारत आसाचे पुर्वाश्रमांत आमी वचत आसाचे. बट गोतना की खंय वचचें आशिल्लें म्हूण गेलो कडेन स्वामीन हगूर दोर सोडयले आनी परत गाडी हाण घेवन बसून सोडले. सो ते दोर काडचें काम ते आमगेले गुरुस्वामीन केलेल्या निमित्तान आज ते कशें होडी आसा नाजाल्यार दोणी आसा ते आमगेले प्रयाण आमी तुमकां सांगता आसाची. सो तशी आमी हांगा येवन गेलो पाविल आसा म्हळ्यार ते संपूर्ण श्रेय कसनय आसल्यार आमगेले गुरुस्वाम्याक वता. ते न्हंयशीची तांगेले कालावधींतू ताणें मस्तीतले कार्य तांणी केल्लें आसाची. धार्मीक क्षेत्रांतू नाजाल्यार लौकीक क्षेत्रांतू तांणी
आशिलांतू हायेस्ट तीर्थक्षेत्रांतू चातुर्मास्य केलेली तसले श्रेय आमगेले गुरुस्वाम्याक वता. कल्पवास केलेली तसले श्रेय आमगेले गुरुस्वाम्याक वता. त्यानेशीच अनेक हवन, अनेक देवस्थानाचे उद्घाटन त्या वैकेचे आमगेले गुरुस्वाम्याक श्रेय वता. असले अनेक रीतीचे गंडकी यात्रा इदम प्रथम त्याही म्हळ्यारी जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यान जाल्या नंतर 20th सेंच्युरींत कोणे तरी केले म्हळ्यारी ते आमगेले गुरुस्वाम्यान केले. आणि कल्पवास त्यांनी केले, गंगा सागर संगम ताजे परिक्रम त्यांनी केले. असले अनेक रीतीचे साधना त्यांनी केले. तशी सोशल इनिशिएटिव्ह पनवेलांतू ओल्ड एज होम जावो नाजाल्यार हॉस्पिटल जावो स्कूल जावो हे उठू इनिशिएटिव्ह आमगेले गुरुस्वाम्याले कडच्यानची हे आरंभ जाले. आणि आज इतलो व्हड प्रमाणारी आमी ते चलयत आसाची. हाजे उठू श्रेय, हाजे एक बीज, हाजे एक सीड कसन आसा ते आमगेले गुरुस्वाम्यान घांगेन दिल्लें आसा. त्या निमित्तान आज बरे रितीरी चलता आसा. केन्नाय आमी सांगताची की गुरू देवाक दाखोवन दिता. म्हळ्यार व्यक्ती एकदम देवाल दर्शन करचें जायना, गुरुल मुखांतर ताका देवाले दर्शन जाता म्हण ते वयते. कित्याक की म्हळ्यार शास्त्रांत वैकेची सांगताना प्रातसंकल्प गद्य म्हणून एक आसा. ते गद्यांत कशें येत की म्हळ्यार दीनम दूनम अनाथम एनम उद्धर म्हणून सांगिल्लें आसा. गुरू वयर आनी एक गुरू आसा. आमकां सर्व ही लोकांक आनी एक व्हड गुरू आसा. तो कोण की म्हळ्यार आमगेलो वायुदेव, मुख्य प्राण. हनुमंत आमी कशी म्हणटाची तागेलें मूल स्वरूप वायुदेव. तो सर्व ही लोकांक अत्यंत मूल गुरू जावन आसा. तो कितें गुरू की म्हळ्यार आतां आमी कशें हे वर्ड सांगले दीनम दूनम अनाथम एनम उद्धर म्हणून एक वाक्यता प्रातसंकल्प गद्यांत. हे आमगेल तर्फेन ऑन बिहाफ ऑफ तागेल उठूची तो देवाले प्रार्थना करता की हांणी दून जावन आसाची, अनाथ जावन आसाची, हांकां मोक्ष दिवका म्हणून प्रार्थना करची. कोण की म्हळ्यार त्याची मूल देवान मूल स्वरूप जावन आशिल्ले आमगेले मूल गुरून ते देवाले प्रार्थना करचे की हांणी मोक्ष घेवचे तसले योग्य शिष्य जावन आसाची, हांकां तुवें उद्धार करका म्हणून ऑन बिहाफ डिसायपल्सा तर्फेन डिवोटीसा तर्फेन देवाले प्रार्थना करचे, रिप्रेझेंटेशन करचे. एक व्यक्ती म्हळ्यार तो मूल वायुदेव मात्र. त्यातून वायुदेवान रिप्रेझेंटेशन दिवका आणि ताण रिप्रेझेंटेशन दिले नंतर तुमकां मोक्ष मेळटा. आमी वैके केल्यार न्ही, ताण करका, ताण देवाले प्रार्थना करका की हांकां तुवें उद्धार करका म्हणून. तातून दीनम दूनम अनाथम एनम उद्धर म्हणून थंय प्रार्थना केले नंतर कडेर आमकां मोक्ष प्राप्त जाता. सो त्या निमित्तान गुरुल मुखांतराची लास्ट आमकां तो वासुदेव आमकां प्राप्त जाता. म्हळ्यार मोक्षाचो मूलदेव वासुदेव ते आमकां प्राप्त जाता म्हणून सांगलें. म्हळ्यार गुरुल मुखांतराची देव प्राप्त जाले. बट अशी सांगल्यार तुमकां थोडे कश्ट जाता. कसन मोक्ष की खंय सांगलें की कसन हें कितें तें म्हणून. बट सिंपल जावन तुमकां सांगता जाल्यार एक चित्रकार आनी कृष्णाल मध्ये एक संवाद जाता, एक बरे संवाद जाता. कृष्णान कसन सांगता की म्हळ्यार तूं एक चित्र सोडोवका, मागेले सेम टू सेम पोर्ट्रेट तुवें करका, बट कसने चूक जायनाशी उरका. कशी आसा सेम टू सेम, कसने तंतू एक मिलीमीटर वयके चेंज जायनाशी उरका. नॉट अ सिंगल मिलीमीटर कशी दिसता कलर टेक्स्चर हे ते उठू सेम टू सेम येवची तशी तुवें हे केल्यार मात्र हांव तुका बक्षीस दिता म्हणून सांगता. हे चित्रकार पेंटर आनी कृष्णाल मध्ये जालेले तसले एक संवाद. चित्रकाराक उमेद येता आनी कृष्णाले पेंटिंग सोडोवचेक चाल करता. 2 दिवस घेवन बरेची चित्र सोडयता. सोडून घेवन थंय कृष्णा लेद्राक दवरले पण कृष्ण मायावी. मायावी म्हळ्यार तो कसनेची थोडे चेंज करचे तागेले एक शक्ती आसा. थोडे न्ही उठू चेंज करता तागेले शक्ती आसा. बट हो केन्ना चित्रकार थंय येवन घेवन हागेले पेंटिंग दवरले हगूर थोडे तागेले बण्ण चेंज केले.
आणि हांग थोडे लाईट डार्क केले रे तो थंय डार्क करून बसलो हांग हागे लाईट आसा थंय डार्क जालो सो अशी करून घेवन चित्रकारान सोडयल्या हक्का आनी ताका मॅच जायना सो अशी 1 पंता 2 पंता 3 पंता 4 पंता केल्ले वयकेची कृष्ण आपणेले ते एक रंग बदलत आसविना सेम टू सेम मॅच जायना पेंटर मस्त ताका मात ते होऊन जालें हें कशी हांवें पजल सॉल्व करचें आता म्हणटना अशी चिंता करत 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 आसतना तागेले वाटेरी एकलो गुरू कोणकी एकलो वचत आशिल्लो आनी हो माथ्यार हात धरून घेवन बशिल्लो आसा विचारता कसन जालें कसन प्रॉब्लम आसा एक्सेट्रा तेन्ना तो सांगता अशी आनी कृष्णाक आनी मागेल मध्ये एक संवाद जायत आसा हांव चित्र सोडयत आसा बट त्या कृष्णाक मॅच जाताना कितलो पण तो सोडयत आसा एवरी टायम कसकी एक कमीपण आसा मॅच जाताना अशी आनी मस्ताना कडेरी ते गुरून सांगलें तुका सने करचें वचनाका हांव एक तुका वस्तू दिता त्या वस्तू घेवन वच आनी तागे लेद्रा दवर ऑटोमॅटिकली मॅच जाता पळय बक्षीस मेळटा म्हणून सांगता कडेरी ते इन्स्ट्रुमेंट घेवन वता आनी कृष्णा लेद्रा दवरता आनी दवरलो फुडें ते करेक्ट कृष्ण येद्रा कसन दिसता सेम तशीची प्रतिबिंब ते कृष्णाले त्या तातूंत दिसता त्या वस्तू कसन की म्हळ्यार एक मिरर एक ग्लास त्याची जी एक मिरर आसा पळय व्हड मिरर होवन घेवन कृष्णाले येद्रा आतां तुमी कशी मिररा येद्रा राबल्यार कशी दिसता तशी तुम्ही जर थोडे कसन एक चेंजीस केल्यार वयके ते ऑटोमॅटिकली ते मिरराचेर रिफ्लेक्ट जाता थोडे रंग बदले ऑटोमॅटिकली थंय रंग बदलता हांगा कशें तरी चेंज केले थंय चेंज जाता थंय कृष्णान कितले रंग चेंज जाले रे त्याची रंग चेंज जाल्ले मिररार दिसता कडे कृष्णान सांगलें हे तुगेल बुद्धी न्हय तुका कोणकी एकलो गुरू मेळ्ळो आसा ताण तुका सांगील उरताले त्या निमित्तान आजी तुका तुका एक प्रशस्ती मेळता आसा म्हणून तो सांगलें तेतकून आमगेल जिवनांत वयकेची एकलो गुरू आमकां जा आसले रे अशीची एक मिरर दिवन घेवन आमकां ते कृष्णाले दर्शन करचे तशी आमकां देव अनुग्रह करता आनी तसले एक गुरू एक 50 वर्ष पर्यंत जगाक समाजाक एक प्रेरण केलेले एक मार्ग दाखयल तसले आमगेले गुरू म्हळ्यार आमगेले परमगुरूवर्य स्वामी आज त्या निमित्तान तांगेले अभिवंदनाचे कार्यक्रम आमी करत आसाची इतलो वर्ष तांणी समाजाक मार्ग दाखयले देवाल उपासन करचे तसले एक तांणी एक मार्ग दाखोवन घेवन सर्व लोकांनी एकत्रित येवचे तसले एक संदर्भ आमगेले गुरूवर्य स्वामीन केलेलो आसा आनी आयच्या दिवसाक अभिवंदनाचे कार्यक्रमा निमित्तान तुम्ही सर्व लोकही हांगा आयिल्ले आसाची आयिल बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची मुकाबील दिवसांतू अशीची गुरु शिष्य बांधव्य अशी उरका मठा वर्ग तशी सर्वही समाज बांधव प्रत्येक पंथा परतगाळी आजी परतगाळी म्हळ्यार सर्व लोकही एक प्रितीन विश्वासारी हांगा येताची ते एक विश्वासू आनीकची चड जावन घेवन दृढतर जावन घेवन आनीकची वाडत उरो अशी आमी रामदेवा लेगी वीर विठ्ठला लेगी परंपरेचे सर्वही स्वामी लेगी आमी प्रार्थना करून घेवन आयच्या दिवसाक प्रिय गुरुवर्य स्वामेले आनी रामदेव वीर विठ्ठलाला आशीर्वाद सर्वही जनाचेर उरका तांणी करत आसले उद्योग व्यवसायांतू तशीच तांगेल तांगेल गांवांतू निरंतर प्राप्त जावो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्री संस्थान कोकण परतगाळी जीवोत्तम मंडळी परमपूज्य विद्यार्थी श्री स्वामी महाराज की श्री स्वामी महाराज की. आता कोणाक मलमंत्राचे घेवपाचे आसात ताणें आतां घेवचे आनी जेवणाची तयारी आसा. तुमी सगळ्यांनी भायल्यांचे कोण आयिल्ले आसा परकी जे आसात तांणी जेन्ना पावले नात तांणी हांगा फलमंत्राक्षर घेवचे आनी दुसरें हांगा जेवण तयार जाल्लें आसा तुमी जेवनूच वचचें. तिसरें फाल्यां महालक्ष्मी व्रत आसा ह्यांनी महिलांनी नांव दिल्लें आसात तांणी सकाळ फुडें 9 वरांचेर रामदेवाच्या सानिध्याक येवचें आनी ताणी लक्ष्मीची पुजा करची. दुसरें 30 तारखेक सारस्वत मडगांव कक्ष आनी शारदाश्रय आनी मेगा मेडिकल कॅम्प दवरला
आनी मेगा कल्टिवेट करतात तातूंत सगळे तरेचे डॉक्टर आसतले, आय स्पेशलिस्ट आसा, हाडांचे स्पेशलिस्ट आसतात आनी डायबेटिक्स आसतात. हे सगळे तरेचे डॉक्टर जनरल सर्जन आसात. ताणें जेणे कोणी नांव दिलें ना ताणें नांव दिवची. सकाळचे 9 ते दनपाराचे 1 मेरेन हें चलतलें. तुमकां मुफत सलो मेळटलो आनी खंयच्याय समाजाचे लोक वचचे. दुसरें, त्या दिसाक 30 तारखेक रातचें काणकोण सारस्वत युवा मंचाचे वाली वध हो खेळ हांगा जातलो. त्याही खेळाक तुमी मुद्दम 30 तारखेक हाजीर रावचे आनी जे जे कार्यक्रम मुखार जातात त्या कार्यक्रमात तुमी मुद्दम हाजीर रावचे तुजे कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर, पर्तगाळी मूलमठ जाल्ले सुंदर. सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर, राम राम